All right, go Jonina. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या बाप्पा जेसू क्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या हे वेळार आम्ही तुका आर्गां वाकाणी आणि दिन वाचून एकठांय जाल्यात. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आम्ही एकठांय जाल्यात. दर एक आमची भावां आमची भयणां तुझ्या उतराशी आयल्या दुनिया हे वेळार. जे उतर पवित्र आत्म्यांतल्यान आमचो भाव विन्सेंट हे वेळार आमचे ताई उलयतलो. त्या उतराची सगळी संपूर्ण जाणवाय आमच्या आत्म्याक मेळूंक मागता. ही जाणवाय आमच्या आत्म्यान मेळून आम्ही अदीक भावार्थान आम्ही वाडोवंक आमकां कृपेचें बोड जेजूच्या कुर्सांतल्यान ती आमकां मेळूंक मागता हे वेळार. कित्याक मोगाच्या जेजू आम्ही तुका आर्गां दिता हे तुझ्या बापान तुझ्या पुताक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी ही वडोवप जेजूच्या कुर्सांतल्यान ताच्या कोश्टा मरणांतल्यान पुनर्जीवनपणांतल्यान आनी पवित्र आत्मो जो हे वेळार आमकां स्वर्गार राज्याच्या उतरांतल्यान आमकां शिकोवन मेळटा ती आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी आपल्या हातांनी आमकां आपल्या उतराशी हाडलेल्या खातीर हे वेळार आमी खरीच दिनवास दिता. कित्याक हे आमचें उतर न्हय पूण स्वर्गार राज्याचें उतर आमकां हे भावांतल्यान हे वेळार फावो जाता. देखून बाप्पा हे वेळार आमचो आत्मो करीत उक्तो कर करीत तुजी जाणवायेचें फळ बी हे वेळार आमच्या आत्म्याक ती आमी घेवंक आनी आमी अदीक वाडोवंक पवित्र आत्म्याच्या बळान हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. Amen. Praise God. Baba Olesia? Yes, sister. स्वर्गीच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिल्या. त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनीत, जमनी पोंदाक आनी सगळे दोतेर. तूं आमचो रुचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रुचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नुस्त्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो द्वेस करता. जेजूचें पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारयले त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुझ्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू तुझ्या पुताच्या नांवी. आमेन. Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. Praise God. Okay, कोणांगेली टेस्टिमनी आहा? कोणाक कितें उलोवपा जाय? कितें टेस्टिमनी आहा? Sister, praise God. Okay, Alifa, go by. Praise God. Praise Mage God. testimony, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit, thank you, Mother Mary. Maka suddenly I put testimony dilli, mage maka bleedingachi. Suddenly maka puttun aiko bleeding जावपा लागले सारखे continuously heavy सारखे bleeding इतुले. आनी एक दीस जालें, 2 दीस जालें आनी हांव अशें करून केन्ना चोवना आमगे अशें करून हांव लायफान अशें करून इतुलें सारकें. आनी हांव भिलें बरें भिलें आतां हांव कितें कोत्तोलें देवागे उतर मुगो आहा हांव कोत्ता पूण म्हाका तितू आदार येयना सारको. जेन्ना तें चोयता तें दोणो म्हाका उतोरूय जाता बोगले आनी तें म्हाका तें ब्लिडींगूय जाता तें दाखयता. आतां हांव कितें कोत्तोलें सिस्टर जेनेटी हांवें कॉल केलें ती म्हणजे कॉल घेयना जाली म्हणजे ती बिजी आहलो आसतो म्हणल्यार आनी हांव रावलें. मागीर म्हाका सिस्टर मारियागे वॉट्सॅपाचेर हांवें तें केन्ना कॉल करूं ना. हांवें कळ्ळें आनी म्हाका सारकें जाता आतां कोतो कितें आनी कोणा सांगोना कित्याक मुगो देवागे उतर आहा न्हू दुसऱ्यान सांगलें जाल्यार म्हाका भिरांत पडटली भितर.
अशें तशें म्हूण आनी ओगे रावलें सिस्टर मारिया मुगे कॉल घेयले तेन म्हाका हें करून आवडकोना मागीर घेयले मागीर तें सांगिलें आनी तेन म्हाका हितूलें देवागे उतरां म्हाका सामकी एक घोटाय दिली आनी तेन म्हाका सांगिलें अमके भाशेन अमके आलिफा म्हणजे जायते एशें कोन्न देवागे उतराचेर तेन म्हाका सांगिलें आनी हांवें सारकें जेन्ना हांव तें घेता कोतां रोकपाट जालोलें वस्तोरी कितकोन ती हे भाशेन हें जाताली 12 वर्सां पासून ते भाशेन हांवें तें उतर म्हाका चॅप्टर वर्स 5:25 हें उतर हांवें घेयलें सामकें आनी हांवें म्हाका लायलें पोटार दोन आनी जेजू म्हण हें उतर जेजू हें उतर तूं जेजू हांव बोर जाल म्हूण जेजू आर्ग दिता आनी हांव म्हाका खबर ना कितको मागणें कोत्तें हे काटी म्हाका पेन येता सारकी पोटांतल्यान पेडांतल्यान सारकें आनी त्रास वचूं जायना आनी हांव ते त्रासूय म्हजे भितर आहाय जेजूगे उतरूय आहा सारकें हितूलें आनी जालें एशें कोन्न तें म्हाका सांगिलें जायतें आनी हांवें कोरीत रावलें रातीको न्हिदना कोत्तां ना जाता दाखयता डॉक्टरा बोले गेले डॉक्टरान म्हाका सांगिलें तुका फायब्रॉयड जालें म्हूण आनी लेटर दिली स्कॅनिंगा वच म्हूण आनी थायरॉयड म्हणजे 3 हें दिलें तेणें म्हाका हांवें काळ्यांनी दोतोरागे रिपोर्टां सोत मारूना ना म्हळें म्हाका कांय जालें ना म्हळें पोत्तून येयलें हांवें को सिस्टरीक सांगिलें अशें म्हूण आनी सिस्टर जेनेटीन म्हाका केलो कॉल केलें आनी तेणूय म्हाका सांगिलें आल्फा भिनाका तूं ऑलरेडी हील जाला आनी कितें म्हूण तें म्हाका सारकें जेजूगे हें दिलें सारकें आनी तेणें म्हाका सांगिलें अमके भाशेन मोडी म्हूण मागीर हांव तें मोडीत रावलें तेर पसून जाता दाखयता टॉयलेटींग गेल जाल्यार म्हाका मुतूं जाता युरीन पास करून पूण म्हाका भिरांत जाता मिन्स म्हाका तें ब्लिडींग जाता म्हूण आनी चोय म्हाका हितू म्हाका सारको हें सारकें म्हणजे दाखयता एशें कोन्न जाता म्हूण एकाटी हांव सान देवागे उरता बायबलूच घेवन हांव भोंवता सारकें रोजरा कोंत आनी तें उत्तो जेजू तुजें गेल्या बोर जाला म्हूण येता आतां मागीर काळ्यांनी पोत्तून हांव जेजू आर्गां दीत रावलें थँक यू जेजस थँक यू रेस्त्राचो पवित्र आत्मा मुजेर आसा हांव जेजू क्रिस्ताची कूड सयतना हे ब्लिडींग हे रोगत वचपा मुजे अधिकार ना एशें कोन्न हांवें हुकूम घायलो मुजेरी आनी हांवें सारकें मागोत रावलें सारकें हांव नोको कितको मागोत आर्ग दिली आर्गां दीत रावलें सारकें जालें मागीर हांवें आनी डॉक्टरा बले ऑप्शन घेवपाक गेलें बेश्टें आनी डॉक्टरा बले वचना म्हूण हांवें आर्ग दिली जेजू म्हणें आज हो डॉक्टर म्हणलें म्हाका बोर हें सांगतलो म्हाका कांय जालना जेजू पूण तुज्या नांवान एक ऑप्शन घेवपा हांव वयता दुसऱ्या डॉक्टरा बले गेलें पूण त्या डॉक्टरान म्हाका कितें सांगिलें तूं कांय जालना मुगो तुगे हें आतां हें जावपाचें तूं ब्लिडींग कांय जालना इतलें तेणें म्हणलें थिंगसो येता म्हळ्यार आनी म्हाका टॅबलेटूय दिलना कांय दिलना थिंगसो येता म्हळ्यार 5 दिसा रातीको म्हळ्यार मागीर आख्खें ब्लिडींग सारकें बंद जालें म्हाका खबर ना म्हणजे बोन्स कंप्लीटली बंद सारकें आनी हितूलें पेन येता ती गेली सारकी म्हणजे एशें कोन्न आनी हांव रोवलें हांव सारकें मिन्स हांवें कोणाकू शेरूय करूं ना हें आनी जोरी तर हांवें हे डॉक्टरागे रिपोर्ट तोरी हांव घेवन गेलोलें आनी म्हाका फायब्रॉयड आहाय आनी तें हांवें तोरी म्हणलोलें जाल्यार हांव जाणा कितकोन डॉक्टरागे रिपोर्ट आनी कितकोन हें करपा तें म्हाका खबर आहा म्हणटकूच हांवें जेजू उतराचेर बाळगलो जेजू तुज्या गायेन ती म्हाका म्हणलां ऑलरेडी आमी हील जालें म्हळ्यार जालें आनी म्हाका सिस्टर जेनेटीन सांगिलें सिस्टर मारियन म्हाका हितू हें दिलें म्हणजे सांगिलें भिनाका देवागे उतराचेर चोय जेजू ऑलरेडी आमचे पासत उसाचेर मेला तें रोगोत आमचे पासत तें वारोयलें रोगोत तें जेजून आमचे पासत वारोयला रे रोगतान आमी ऑलरेडी हील जालें म्हूण हांवें हितू हें केलें आयज मुगेलें ब्लिडींग 5 दिसांनू ब्लिडींग आतां मुगे सेकेंड डे फर्स्ट मुगे टेस्टमनी हांवें दिल्ली तेर पसून म्हाका आयको दाखयलें चोय आतां आनी हितूंतल्यान हांव सारकें कित्याक डॉक्टरागे रिपोर्टाचेर हांवें सोत मारना जेजूगे उतराचेर सोत मारलें आनी हांव जेजू नांवान जेजूगे गायांनी हांव ऑलरेडी हील जालें म्हूण जेजू हांव आर्गां दितां आनी आयज हांव सारकें बोर जालां आयज म्हाका 6 दीस आनी हांव बोर जालां सारकें Praise जेजू God. आर्गां दितां मोहिमे पासत आर्गां जेजू जेजू कारगा जेजू कारगां आनी आलेफा Thank you, तें Jesus. जेनेटा गेलें आनी मुगे कांय न्ही तुका हांव उलोयलें ते जाणो तूं ओय ऑलरेडी सिस्टर देवागे उतर म्हाका सांगतालें तूं ऑलरेडी तुका ती तो दुस्मान आहा तो तुका भिरांत हाडटालो देखून तुका ओय ती भिरांत हाडपाक आमी जाय आसलोलीं आमकां उलोवपा जाय आसलोलें ओय कित्याक सिस्टर तुक कोणू सॉरी जायन तुक कोणू पोत्तून आनी फियर घालना जावपा तुका आमकां उलोवपा जाय आसलोलें पूण ओय तूं ऑलरेडी उतर घेन तुवें ते उतराचेर सामकें घोट रावन तुवें ते उतरां सामकें चाबून हायन सामकें तुजे भितर दवरलें उतराक आनी देखून देवागेली ही ग्लोरी चोयली तुवें
त्या उतराचो पावर चोयल तुवें. प्रेज गॉड. Praise God, sister. Praise God. Praise God. Over to you, brother. God. तू कित सांगपा सोदिता ब्रदर? व्हेरी ना 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 हांव कितें म्हणटालो, हांव म्हणूंक सोदतालो की आमची भयण आलिफा ती जेन्ना गोंयकी दिताली ती म्हणटाली हांव तुतून आमच्या सिस्टर मारियाक फोन करताली, होय की ना? अलिफा? आलिफा आहात या हा ब्रदर. Yes, brother. होय, आमच्या भयणी होय, मारियाक brother. तू पोतून फोन कित्याक करताली तू? पोतून फोन कित्याक करताली आमची सिस्टर मारियाक? Means सांगपा सिस्टर अशें तेशें म्हणजे म्हाका प्रेयर कर म्हण न्हू, मीन्स ती म्हाका देवागे उतर सांगत येता न्हू, म्हाका तितलें एशें कोन्न धीर येता. म्हाका धीर येतालो कित्या म्हाका एशें कोन्न हांव ती म्हणा हांवें ती म्हणून ना म्हजे पासत माग म्हूण No, no, no. म्हाका सांगिल्लें एशें आलिफा अमके भाशेन अमके देवागे उतर आमकां सांगता तेजेर न्हू म्हळ्यार म्हाका आदार घोडटायेश मेळ्ळी आनी हांव तें घेवन झुजोलें. प्रेज गॉड. म्हणटच आमची सिस्टर मारिया तुका देवाचे उतर दिताली, तेंची ती सांगताली तू करताली, होय की ना? होय ब्रदर. आता जेन्ना तिने तें उतर दिलें, तुवें तें उतर पाळलें, तें उतर सांगतलें तें केलें आनी तुवें आतां ती मोहिमा पयली, तुजी पेकोणी पयली, आतां तुका सिस्टर मारिया जाय वो आतां देवाचें उतर जाय? देवागे उतर जाय. प्रेज गॉड. देवाचें उतर जाय. पूण आतां जें आमच्या सिस्टर मारियान तुका केलें, मारियान तुका सांगलें देवाचें उतर अहें करूंक जाय, हें उतर ताच्या गाळ्यांनी पेकोणी जाली. देखून हांव कित्याक म्हणटा तुका, कित्याक विचारता, जेन्ना आमी कोण आमकां देवाचें उतर दिता ती आमकां शिकयता, पूण जेन्ना आमी मोहिमा पळयता, आमची पेकोणी आमकां फावो जाता, आतां आमी कितें करूंक जाय? आतां आमी उतरान आमी शिकोवन घेवंक जाय. आतां उतर तें आमकां आमी चड तें उतर शिकोवंक जाय आनी आतां तें उतर म्हणजे जेजू, तें उतर मास जालें. आतां जेजू आनी म्हजो संबंद घोट जायत वता. हांव म्हणना तुजो संबंद आमच्या सिस्टर मारियाशी घोट जावपाचो ना म्हणून, जातलोच, वय जावंक जाय, आमी भाव भयण आहा, पूण Yes. आमचो संबंद कोणाशी घोट जावंक जाय? जेजू. नेचरा बरोबर, जेजू बरोबर, इस्पा बरोबर वा जेजू बरोबर? जेजूच्या उतराशी. जेजूचे उतराशी. जेजूच्या उतराची सारकें म्हणलें आमच्या सिस्टर जोलिनान. देखून भाव भयणीनो, पळय जेन्ना कोण आमच्या जिवितान येता आमकां देवाचें उतर शिकयता, बरें आहा, वय बरें आहा. ती आमकां कितें शिकयता, ती आमकां फकत बॅटरी चार्ज दिता, कित्याक आमकां उतर नको आमी. पळय कोणाची गाडी बॉम्ब पडली जाल्यार आनी आमची गाडी स्टार्ट जावंक जाल्यार आमी कितें करता? दुसऱ्यांक आपयता, तो आपलो कार्ड गाडी घेवन येता, तो जंपर घालता आनी आमची गाडी कॉमेस जाता. जेन्ना आमची गाडी कॉमेस जाता आमी कितें करूंक जाय? आमी वसोंक जाय आनी बॅटरी सारकी ना जाल्यार एक नवी बॅटरी घालूंक जाय, होय की ना? नाजाल्यार होय. परतून गाडी बंद जातली आनी आमी आतां दुसऱ्यांक आपयता, अरे बाबा जंपर दी, म्हाका अशी बॅटरी चार्ज म्हणटले आमी कांयच करतले ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आतां जे आमच्या भयणीन आलिफान सांगलें, आमच्या भयणीन आमच्या मारियान तिका देवाचें उतर दिलें, जेन्ना आलिफान तें देवाचें उतर पाळलें, ती सजमणी मेळ्ळी, ती पेकोणी फावो जाली, आतां आलिफाचो संबंद कोणाशी घोट जाता? जेजूशी घोट जाता, देवाच्या उतराचेर घोट जाता. आनी आतां जी पेकोणी आलिफाक मेवल्या, आतां आलिफा दुसऱ्यांक वचोन तें उतर शिकयता, तांकांय त्या त्रासांतलीं काडटा. दुसऱ्यांक जे आमच्या सिस्टर मारियान तुका केला, तूं आतां दुसऱ्यांक करूंक पावता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जाता आमगे आनी टेस्टिमनी आमी आहा. जेन्ना आमी टेस्टिमनी दिता, आमी सदांच चिंतूंक जाय, वय ही म्हाका आतां फायदो मेळ्ळो, पूण हो फायदो फकत म्हाकाच मेळोंक ना, म्हज्या फॅमिलीक म्हणना. आतां हांव कितें करतां? आतां म्हाका रेसिपी मेळ्ळ्या, आतां म्हाका तें कळ्ळां खंय उतर चलता तें, त्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या, आतां हांवें पळोवंक जाय. आतां पयलो कस्टमर आसली आमच्या सिस्टर मारिया दोतोर आहलो, आतां तूं दोतोर जा आनी तुका आतां कस्टमर मेळटले. जे तुज्या जिवितान कस्टमर येतले तांकां उतर शिकोवपाक आनी तांकां त्रासांतली भायर काडपाक. जालो तो ब्रदर, जालो तो दोतोर.
आणि हा वयता गेली टेस्ट आणि हा सिस्टम आणि हा very good, very good. सांग, सांग, होय सांग. Praise God. जेजूस पयलो लागला. जेजूस लागला. ल्हान God. भुरगे 1.5 years आमगे हिंगा एक भुरग्यान धाकले बाय ते तेका न्हू फिट्स तेसो मारलें फिट्स मारले तेका आनी म्हाका खबर आसना आनी सगळीं धांवली म्हाका हाटल्या खबर मेळ्ळी हांव जाण न्हू देवागे उतर थिंग सगळीं रोटाय हांव ओगे हा गेलें ओगे हा हांवें तेगे मामा इतलें सांगिल्लें आनी तेका एक एशें कोन्न एक दोला आनी तेका कार रांगान तेका तोताय हांवें म्हळें तें कांय जालें ना तें कितें जालें काय म्हळें तें कांय जालें ना म्हूण सांगिल्लें मागीर ना म्हणपा लागली तेका अशें जाल म्हणपा लागली ना म्हूण सांगिल्लें आनी हांवें थिंगा म्हळें सरस्वत चवथ माय बाय फ्लेटाचेर आहा जेजू क्रिस्ता चिकू ते चिकू पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी अशें कोन्न हांवें मुगे तोंडांतलें थिंगा वच जेजू तुजे गायन तें बरें जालां जेजू तुज्या आमोलीत राव गो ते भुरग्याचेर राव जाता आतां मुळीता थिंगाय आतां सगळीं रोटाय आतां म्हणटा हांव घराको येयलें आनी मागीर हांवें म्हळें सिस्टर जेनेटी सांगिल्लें सर जेनेट अशें भुरग्या अशें जालां ती पालोलें तें कांय जालो ना होलिस्पिटल तें हें केलें आनी हांवें गेयलें आनी रोजरी काडी आनी मुळीत रावले जेजूचे गायनी बाय बरें जाला जेजूचे गायनी बाय बरें जाला श्रेष्ठाचो बाईचेर हा जेजू तुज्या अमृत राव गो तेजे बाईचेर हा आनी वयले आनी तेका थिंग डॉक्टरान सांगिल्ली ते भुरग्या घराको येतरी पोतून हांयको जातो म्हूण फिट्स हांयको मातो म्हूण तेगे मामान म्हाका फोन केलो आनी हांवें म्हळें तूं कितें सोत मारिता डॉक्टरान सांगिल्लें तें म्हळें ओ कितें टेस्ट तुका दिसोता म्हूण सांगिल्लें आलिफा माग गो हांवें म्हळें माग न्हू ऑलरेडी तुगे चेडूं म्हूण सांगिल्लें बाय म्हूण सांगिल्लें ही जालें म्हळ्यार जालें तेका आनी कांय जालें ना म्हूण सांगिल्लें जेजू गायन तें बरें जालां तेका म्हूण सांगिल्लें कांय ना कितें इतलीं हीच उतरां म्हणलें आनी कांय म्हणना इवनिंग म्हळ्यार तेगे बाय म्हाका कोण सांगिल्लें तेगे बाय सायन्स आहा सगलें थिंग भोंवता हेट म्हूण प्रेज गॉड हय आतां एक डॉक्टरान सांगलोलें तें भुरगें आतां तेका उठोल जाल्यार हांयको फिट्स मारलें म्हूण आतां तेका आज पर्यंत तेगे बाय फिट्स मारनाय गॉड हर कंची Praise God. गॉड जेजू आर्गा. आणि भाव भयणीनो आमच्या भयणीन आलिफा ही गोंयकी दिली पूण आमी आमच्या मनान एक वस्त करूंक जाय पळयात जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता देवाच्या उतरा वरवीं आमकां पेकोणी मेवता आमकां देवाचें कितें फावो जाता आतां भाव भयणीनो गरज आमकां फकत आमी आमच्या जेजूक एक सेंटा क्लॉज को आमचो क्रिसमस फादर को करपाचो जेन्ना आमकां जाय तेन्ना तो आमी ताजे कडेन येता जेन्ना आमी त्रासान पडटा तेन्ना ताजे कडेन येता पूण दुसऱ्या दिसा टायमार आमी आमचेच कोत्ता आमी बरे भाशेन चिंतूंक जाय कित्याक भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता जेन्ना देवाच्या उतरा वरवीं आमकां ती पेकोणी फावो जाता आमकां कितें बरें देवाचें फावो जाता आतां आमकां गरज ती आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक कित्याक जेन्ना आमचो जेजूशी घट जाता संबंद कितें जाता देंवचार येतलोच देंवचाराक लॉस ना तो येता कितें तरी तायणी घेवन येता कितें तरी दुयेंस घेवन येता पूण जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर आसा त्या देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान त्या देंवचाराक त्या पिडेक त्या त्रासाक भायर काडून उडोवंक जाता पूण कितें घडटा चड करून आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां कोण त्रास देंवचारान कितें त्रास हाडल्या कितें दुयेंस हाडलां वय कोण आमी कोणाक वेता कोण ब्रादरा कडेन कोण प्रेचरा कडेन कोण भयणी कडेन ती आमकां देवाचें उतर दिता जेन्ना आमचे देवाच्या उतरा वरवीं आमकां तें जैत मेवता आमची पिकोणी मेवता आमी देवाचें उतर विसरता आमी म्हणटा आमी आमचेच करतले आमकां टायम मेळना देवाच्या उतरा वयर देखून भाव भयणीनो कितें घडटा जेन्ना देंवचार पळयता की ताच्या देवाच्या उतरा वरवीं ताका आमी जैत गेलां आमकां बरें पेकोणी मेवला सगळें फावो जालां पूण तेज्या उपरांत आमी देवाच्या उतरान रिगून ना उतर आमच्या काळजान ना आमी तें देवाचें उतर शिकोना आमचो संबंद जेजूशी घट ना आतां देंवचार फकत येना आतां 7 जाणांक घेवन येता आनी आमचें निसंटोन करता देखून भाव भयणीनो हांवें खूब फाटी आयकलां खूब फाटी म्हाका हांवें पळयलां की लोक देवाच्या उतरा वरवीं त्या लोकांक पेकोणी मेवल्या सगळें बरें मेवलां पूण तेजे उपरांत ती म्हणटा जेजू बाय बाय कितें आनी दुसरे त्रास जातकच आमी तुजे कडेन येतले हांव आनी कितें घडटा जेन्ना ताचे कडेन तें उतर ना ती सोजमणी ना आतां कितें घडटा आतां देंवचार येता एकूच येना 7 जाण घेवन येता आनी त्या मनशाचें सगळें निसंटन आनी लोक इतलो मरोन गेला जेन्ना ताणें देवाची महिमा पळयल्या सगळें बरें पळयलां कित्याक मेवल्या उपरांत
त्या लोकांनी जेजूशी संबंध घट धरूंक ना, ते देवाचे उतर शिकोंक ना, ते देवाचे उतर पाडूंक ना. आनी भाव भयणीनो, पेकोणी जाल्यार सदांच पेकोणी मेवतली. आमकां कितें बरें जाय तें मेवतलें, बेसांव जाय सगळीं मेवतली, पूण आमची पेकोणी आमचे बरोबर दवरपाक, टू कीप आवर हिलिंग वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड. टू गेट हिलिंग नो प्रॉब्लम. आमकां पेकोणी मेळपाक कसलोच आवड ना, मेवतलें कित्याक देवाचें उतर सदांच विश्वासी. पूण कितें गरज आमकां तें उतरां वरवीं जेन्ना आमकां जैत मेवता तें उतर आमकां फायदो हाडटा, त्याचे उपरांत आमकां गरज आमचो संबंद देवाशी घट करपाक, त्या उतरान रिगून रावपाक, शिकोवपाक. आनी आतां हे जे आमी शिकलां दुसऱ्यांक सांगपाक, कित्याक जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता दुसऱ्यांक सांगता, आमचें रिविजन जाता, आमीच तें उलयता. आतां आमी पोत्तून आमचेच जे उतरां उलयता तें आमी आयकता. आतां आमकां फायदो जाता. पोत्तून आमी आमचें काळीज, आमचें मन आयकता. आनी आतां आमी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जियेता. आमेन. Amen. 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 Praise God. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Praise Thank you, Alifa. देव बरें करूं. आनी कोण Praise आहा? सिस्टर वय म्हाका दिवंक जाय. Okay. Okay, go ahead, Maria. फ्रायडे म्हज्या चेडवाक फूड पॉयझन जाल्लें आनी तेका एडमीट करचें पडलें. म्हाका 4 o'clock फोन येयलो. म्हणटा कितें जालें 4 o'clock फोन म्हज्या सान येयल्ल्याचो. म्हटल्यार तेका फूड हें जाला, तेका वॉमिटींग आनी स्टमक ग्रायप जातालें आनी मोशन सगलें. तो अनबेरेबल आसा म्हणून तेका एडमीट करचें पडलें. मागीर एडमीट केल्या उपरांत म्हाका हांवें सांगलें तें तुजेशीन हा वय म्हणून लागलें. तूं हाय थिंगा लागीं तर वय. तेका हांवें फोन दी. मागीर आमी एग्रीमेंट प्रेयर केलें आनी म्हटलें कितें Spirit of the Lord is upon the doctors and her report, and God's favor is on Francisca. And दुसरें मागीर म्हटलें हांवें तेका she is the body of Jesus Christ and Satan's sickness has no power over her. She is overcome evil with good. मागीर त्या उपरांत तेका म्हटलें हांवें उदक तेजेशीन उदक नातलें. पूण हांवें कितें केलें सिस्टर ब्रदर, हांवें उदक घेतलें आनी म्हटलें जेजू तुवें उदक टर्न इंटू वायन and wine is turned into your precious blood. आनी तें आतां हांव म्हज्या चेडवाचें इमॅजिनेशन करून जेजू म्हणटा न्हू म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे भितर जियेता आनी हांव तेजे भितर जियेता. Lord Jesus, with this precious blood purify my daughter's body, soul and आनी तें हांव इमॅजिन करून हांव पियेलीं तें उदक, थिंकींग म्हाजें चेडूं पियेता म्हणून. आनी मागीर त्या उपरांत ते मागीर तेजी पेन बंद जाली. ताणें म्हटल्यार म्हाका इमिजिएटली अशें घोवान सांगलें तेजी पेन बंद जाली, स्लायट हा. मागीर तेका ड्रीप सोडयल्या उपरांत मागीर तेका डिस्चार्ज केलें सिस्टर. सो ऑल Praise ग्लोरी God. देवा कारगां आनी श्रीमंत देवा कारगां दिता. वय तेका Thank you, डिस्चार्ज Jesus. केलें आनी आतां तें बरें हा. आयज कामाक बी गेलें. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. जेजू कारगां, जेजू Welcome, कारगां. Jesus. आमची सिस्टर मरिया तुवें एकदम Yes. बरी टेस्टिमनी दिली. तुवें तें इमॅजिनेशन केलें, तें उतर सगळें उलयली. जॉन 6:56 तें उतर वय. तूं म्हणूंक ली, वय की ना? जेजू वय हांव ब्रदर. तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रगत खाता, तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुजे आनी भितर हांव जियेता. तुजें हें तुवें बरें उतर म्हणलें, तें इमॅजिनेशन केलें तें बरें हा. पूण हांव तुका विचारूंक सांगता म्हजे भयणी मरिया, तुजी चोली जी आसा ती देवाचें उतर जाणो? वय ब्रदर, वय ब्रदर. कित्याक जाणो? हांव कित्याक विचारता, जें हांवें आमच्या भयणी आलिफाक सांगलें, आमच्या सिस्टर मारिया जी टेस्टिमनी दिली ताजे पासून हांव म्हणटा, पळय जेन्ना प्रिचर आसता, आमची पाय माय आसता, आमचे भाव भयणां असतात, वय आमी तांकां सांगीत जाल्यार अरे बाबा जी मातशी बॅटरी दी, वय ती मागणी कोत्तेली, वय कोत्तेलीच, ती आमची मोग कोत्तात, खरेंच आमचे पासून मागणी कोत्तेली. पूण भाव भयणीनो, आमी जी पाय माय आसात, आमी सदांच ह्या संवसारान आसलेली ना ब्रदर, ना. आमची भुरगीं जी देवाच्या उतर शिकतात, पळय हांव तुमकां कित्याक सांगता, कित्याक पवित्र आत्म्यान म्हाका कितें शिकयलें ह्या वेळार. जेन्ना हांव म्हजी माय आसली,
म्हजो डॅडी खूब वर्सां 30 वर्सां वर्सी भायर पडलेलो पूण जेन्ना म्हजी मामी आसली तेजे उपरांत आनीक 25 वर्सां म्हजो डॅडी मेल्या उपरांत ती आसली आनी ती सदांच बसत मागणी करताली सदांच ती नोयना करताली इन्फंट जीजस नोयना करताली सदांच आपल्या भुरग्यां पासत 3 भुरग्यां पासत हांवूय म्हाजे पासत मागणी करताली आनी हांव जाणो की ती मागणी करताली म्हणून ताचो फायदो म्हाका मेवतालो पूण कितें घडलें 2013 ती भायर पडली आनी कितें जालें त्या वेळार देवाचें उतर जाणो आसलो पूण आतां ती मागणी करपाक आल्ली वा ना ती भायर पडलेली ती आतां मागणी करपाक ना आनी 2014 म्हाका एक एकदम व्हडलो अटॅक येयलो व्हडलो अटॅक म्हज्या कामाचेर हांव डिप्रेशनान गेलो तेन्ना म्हजी मामी नासली म्हजी मामी म्हजे पासत मागणी करपाक नासली एक वर्स थोडे म्हयने एक वर्स जावचे पयलीं ती भायर पडल्या उपरांत हो अटॅक आयलो म्हजो हांव जाणो की ती म्हजे पासत मागणी करताली आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना तें घडलें खूब वर्सां 3-4 वर्सांनी जेन्ना हांव परतून तें डिप्रेशन पयस जालें हांव पवित्र आत्मा म्हाका रिमायंड करतालो की आमी जेन्ना कोणा पासत मागणी करता वय बरें करता आमी मोग करता तांचो आमी तांचे पासत मागणी करूंक जाय पूण गरज आमकां उतराची तांकां सजमणी दिवपाक आमी मागणी केलें तांकां बॅटरी चार्ज दिली पूण तेजे उपरांत आमी गेल्या आनी तांकां सांगूंक जाय बाबा चली पळय हांवें ही मागणी केली तुजे पासत हे मागणे तूं बाय हार्ट कर सदां जेन्ना तूं एक ग्लास घेता उदकाचो तूं फकत जेजूचें रगत म्हणून तें पिये जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत खाता आतां जें तुवें तुज्या चलयेक सांगलें तिका आतां पेकोणी मेवली ती आतां आपल्या भुरग्यांक सांगतली ती आपल्या भाव भयणांक सांगतली ती आपल्या शेजाऱ्यांक सांगतली आनी हे भाशेन हें उतर ही जी रेसिपी आहा सगल्यांक पावतली आतां भाव भयणी कितें घडटा आमी मागणी करता पळय आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या गोरकारा पासत आमच्या बाबी पासत आमच्या भाव भयणां पासत आमी आमच्या पासत करता पूण जेन्ना आमी ह्या देवाच्या जेजूच्या राजान आसा आमी फकत आमचेच पासत करिना आमकां जाय देवाचें राज फुडें चलपाक पयस वचपाक सगल्यांक ही बरी खबर मेळोवपाक देखून आमकां ज्या लोक मेवता आमकां फकत तांचे पासत मागणी करपाची तितलेंच न्हय पूण तांकां आतां उतराची सजमणी दिवपाक आर्कांत जेसू देव बरें करूं मारिया Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Brother Praise God. Praise God. Escola, do you want to unmute? Yes, sister. Yeah. Okay. Hello, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Brother, मुझे एक sister हा जेनिफा फर्नांडिस. Brother, hello, जेनिफा. Unmute कर बाबा. जेनिफा. केलो. तू आम्ही आयकोंक जाता तुका. ओके जेनिफा. हॅलो जेनिफा. ओके आयको येता न्हू तुका फकत तू फकत आयक ओके वय आयकोंक येता ब्रदर येता ओके हे भयणीक हांव ताका 6 वर्सां जाली भुरगें ना आनी ताणें हूंय आतां 2 दीस जाले रिपोर्ट कितें टेस्ट केला आपणाचे सो ती देवाला आनी हांव ताका मिनिस्ट्रींग कोत्तालें आनी तेणेन रिपोर्ट केला म्हणून सांगताले आपणाचो बरो येवंक तो रिपोर्ट माग म्हणून हांवें ताका हें शिकयलां ब्रदर्स की तूं फिलिपीन 4:8 आमकां देवान सांगला कितें तुका रिपोर्ट जाय तूं इमॅजिन कर म्हणून सो हांवें ताका सांगलां आनी ताका हांवें इतलें सोजमायलां की देवाक आर्गां दी म्हजो रिपोर्ट बरो मेवलो म्हणून इतलेंच तूं म्हूण म्हणून एक रोजरी बिट्साचेर ताका प्योस कर म्हणून सांगलां सेकंड ब्रदर हांवें ताका सांगलां आमकां देवान केन्ना ही एम्प्टी दवरूंक हें करूंक ना आमकां जेनेसीस 1:28 सांगलां ब्रदर फ्रुटफूल जाव आनी मल्टिप्लाय जाव म्हणून अताचेर सो ताका ती हांवें सजमोणी दिल्या ब्रदर ते नको हें फर्स्ट टायम तें जॉयन जालां ब्रदर हेका सो हांवें इतलें ताका सांगलां
आनी थोडें ताका हांवें शिकयलां ब्रदर. सो आतां ताका मातशें तूं उलोय, ताका सोजमणी दी ब्रदर थोडी आनी प्रे करूंक हांव तुजेशी रिक्वेस्ट करता. हॅलो Brother गेलो दिसता. Internet issue maybe. Brother, you there? No. Hello, sister Tangang Wasoya. Yes, Frishaka Payara, Yara Bishina, the Barricada, the Barsikara, Kala Yari 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 Lord, make a way, make a Lord Jesus. Lord Jesus, Shabarakate Pata, Satabara, Lord Jesus, you are the way, the life, and the truth. Shabarataka Paka Paka Paka. Yari 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 Thank you, Holy Spirit. Praise and honor to you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you. Glory, glory, honor to your holy name, Lord Jesus. ब्रदर. सिस्टर सांग म्हजो इंटरनेट डिस्कनेक्ट जालें देखून आयकोंक मेळोंक ना म्हाका. गो अहेड. ओके ब्रदर, हांवें ताका एक स्क्रिप्चर दिलोलो फिलिपीन 4:8. ताका फकत इमॅजिन कर आमकां कितें जाय तें आमकां मेवलें म्हणून देवाक आर्गां दिवया. सपोज ताजो एक बडो रिपोर्ट आतां येवपाचो आहा, तूं इतलेंच एक त्योस कर म्हटलें 3 तुका जाय तितले फावटी की जेजूस तुका हांव आर्गां दिता, तुवें म्हजो बरो रिपोर्ट दिलोल्याक हांव तुका आर्गां दिता. दुसरें हांवें ताका सांगलें ब्रदर तूं वारी जायनाका, कित्याक आमकां देवान प्रॉमिस केला की तूं जेनेसीस 1:28 की आमी फ्रुटफूल जातोली आनी मल्टिप्लाय जावं म्हणून आमकां ब्लेस केला म्हणून. हें हांवें ताका सोजमायलां. वय हें हांवें ताका सोजमायलां ब्रदर. आनी ताका आनीकूय हांवें सांगलां, हांवें जायत्यो टेस्टमनी कह्यो जाता, कितें जाता सगळें सांगलां ब्रदर. आनी उरलोलें हांव म्हणटा ताका मातशें हांव रिक्वेस्ट की प्रे करपाक आनी तुवें कितेंय ताका सोजमाय म्हणून. बस इतलें ब्रदर म्हजें. हांवेंनूय सांगलां हें फर्स्ट टायम तें कांय हें जाणा, पूण फर्स्ट टायम तें आतां जॉयन जालां. जेनिफर फेर्नांडीस. Thank you. हे हांवें ताका 2 स्क्रिप्चर्स दिल्या आनी उरलोलें मागीर हांव प्रे धाडलां ताका, पूण मागीर हांव सोजमायतलें ब्रदर, पूण तुवें ताका हें कर म्हणून. That's all. Praise God. जेजू कारगां. आनी हे सिस्टर तुमची तिका शिकयताय, तिका सोजमणी दिताय, तें चड करून व्हडलें इम्पॉर्टंट तें. कित्याक जाणां एक पाटी ती सोजमणी मेवली आनी त्या उतरां वरवीं त्या मनशाक ताका ती पेकोवणी कितें बरें फावो जाता. आतां तांचो भावार्थ त्या उतराचेर जेजूचेर ताचो संबंद देवाशी गोड जाता. कित्याक ती जाणो आतां की हें उतर खरेंच विश्वासी म्हणून हें जिवें उतर म्हणून जेजूचें. आयकोता ब्रदर तें बरें करून आयकोता ब्रदर तें. आनी हांवें ताका सांगलां आनी आयकोता बरें सोजमोता. सो हांवें ताका सांगलें तूं जॉयन जाव, आमी सगलीं तुका प्रे करतलीं आनी तुजो बरो रिपोर्ट मेवतलो म्हणून, सगलो बरो येतोलें म्हणून. Praise God. Praise God. देव बरें करूं तुका म्हणजे देव बरें करूं. Praise God. Thank you brother. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God.
Praise God. Thank you, Jesu Karga. Jesu Karga. Jesus Karga. अर्गां तुका आणि कोण असा ब्रदर जो अरे बाबा ये तू सांग तुझी गवायकी सांग ब्रदर हांवें ते सिस्टर जेनिफर एक मागणी गायलो आहा थिंगा जे प्रेग्नन्सी हेजे Thank you, brother. ब्रदर मुगेले थँक यू ब्रदर थँक यू जो थँक यू मोगाचे भयणी ब्रदर मुगेली टेस्टिमनी आसलेली मुगे मामीचेर Okay. 3-4 म्हयने पयलीं मुगे मामी दोड्या मातशे प्रॉब्लेम जालेले आनी ते Okay. राती दोड एश कोन्न लागलेल्या भाशेन जाताले आनी बरे त्रास जाताले मागीर मुगे भयणटाक दोतोरा बरें घेवन गेलेली आनी त्या दोतोरान सांगिल्लें ते कॅटराक्ट जालें म्हूण चड जालें म्हूण आनी तेका ऑपरेशन करपा पडटा म्हणून मागीर ऑपरेशन वा जो तू जेन्ना यूके आसाय तू व्हिडिओचेर येताय आता तू लागींच आहे मध्ये कोण व्हिडिओचे येना म्हाका दिसले तुका आमची लॉस दिसता ना ब्रदर लॉस दिसना लॉस म्हळ्यार इवल स्पिरिट न्हू Praise God. सायनस इज अ स्पिरिट मागीर भयण दोतोरा बरें घेवन गेलेली दोतोरान सांगिल्लें कॅटरेक्ट जालें म्हूण चड जालें म्हूण ते ऑपरेशन करपा पडटा म्हूण मागीर ती हें करपा जाय म्हूण ती दुसरी दोतोरा बरें गेली चॅक करपाक सारकें शुअर करपाक मागीर दुसरी दोतोरान तें सांगिल्लें चॅक करून म्हळ्यार तेणें ड्रॉप दिलेले थोडे घाल आनी मागीर यो म्हूण म्हळ्यार जेन्ना आमकां कळटा तेन्ना आमी ते मागण्या ते हें शिकयलें मामी आनी मुगे बाईन मामीगे दोड्याचें प्रेयर केलें आनी ते हें दिली सोजमिकाय दिली दोड्यागे हेजी देवागे उतराची आनी आतां ते ड्रॉप्स घायन आतां पयर दोतोरा बरें गेलेले दुसरी दोतोरा बरें गेले आतां ते दोतोरान ते चॅक केले आनी दोतोरान सांगिल्लें ते कॅटरेक्ट जावपाक शकना म्हूण कित्याक ते हें बी बरें दिश्टी पड म्हूण आनी ते दोळ्यांक कांयच प्रॉब्लेम ना म्हूण आनी फकत ड्रॉप्स मातशे घालपा दिले कित्याक ते टीयर्स आहाय ते उणी जाल्ले म्हूण आनी ते तेका लागून ते ड्राय जाले म्हूण दोळे Praise God. आनी ते फक्त ड्रॉप्स दिले आनी ते म्हणपाक ऑपरेशन करपाक गरज ना आनी आतां फकत मामी सांगिल्लें आमी तूं जेन्ना ते ड्रॉप्स घाता दोळे तुगे भिता तेन्ना तूं इमॅजीन कर म्हूण हें उदक न्हू हें जेजूगे रगत म्हूण आनी तूं म्हूण जेजू हें तुजें रगत आनी हें तुज्या रगतान मुगेले दोळे एकदम साफ आनी नितळ जाताय Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise Praise the God. Lord. देवा Argan Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesu. Praise God. Praise God. Praise God. ब्रदर आनी Jesu कितें सांग Karga. वय सांग all for the glory of God. सांग होय जेजूगे रगता विशीं ब्रदर कित्याक हांवें एक कडेन आयकलेली ही आनी कोणाक गेल्या तो एथियस्ट देवा मानना आसलेलो तो येवन थिंगा ते मनशाक सांगपा देवागे मनशाक सांगपा लागलो जेजू मेल जाल्यार 2000 वर्सां जालीं म्हूण आनी देवागे रोगतां आतां पावर ना म्हूण 2000 वर्सां जालें चोय म्हूण संवसारांत कितली वायट घडटा कितली लोक आनी वायट जायत वयताय तो खंय गेल काय म्हूण जेजूगे रोगतां आनी पावर ना म्हूण मागीर ते देवागे मनशान ताका सांगिल्लें बाबा आपूण तुका जबाब दित म्हूण आनी तेणें सांगिल्लें बाबा म्हणलें तेणें संवसारां साबाव आहा तरी पासून जायते लोक आजुनूय मेळ कितें आहा तो तेणें ताका एक्सप्लेन केलें आतां तूं मेळ जावन येयलो तूं न्हांवपाक गेलो आनी तूं वचोन तर तूं शावरां साबाव बरें वचोन तेंकलो जाल्यार तूं क्लीन जाता क्लीन जायना म्हूण तो तेका सिस्टम आहा जेन्ना तूं शावरां वयता तुवें तो साबाव हातीन घेवपा जायो आनी तुगे कुडये लावपा जायो तेन्ना तो मनीस साफ जाता म्हूण तेश कोन्नू जेजूगेलें रगत एवेलेबल आहा आमचे भोगली आमी तें भावार्थान घेवपा जाय आनी आमी आमगेल्या आंगा कुडी लावपा जाय आनी तेन्ना हें जेजूगेलें रगत आहा तें भावार्थान जेन्ना आमी तें घेताय आनी लायताय तेन्ना तें काम करता म्हूण Praise God. Argan. Praise Amen. God. Amen. Hallelujah. God. Jesus. Beautiful. Beautiful. Beautiful explanation. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. तांकां मातशें हें जावपा अंडरस्टँड जावपा मातशें हें जाता म्हळ्यार जेन्ना जेजू जेन्ना पेकोणी दिता तेन्ना तो आपणागेली पेकोणी फूल दिता सारकी
पूर्ण पडी म्हळ्यार थोडे तुगे मागीर भावार्थान मागीर तुगे थोडी काम करपा आसता मागीर तुगे आख्खी पेकोणी जाता मागीर Praise God. इनकम Amen. आसना देवाची Awesome. पेकोणी आतां Thank- मामी पयलीं तुगेली उदक हिंगसान हाडपा पडटालें न्हंयचेरसान हाडपा पडटालें पयलीं नोड नासलेले पयसान हाडपा पडटालें आनी ती शिदेन उदक हाडटाली आनी तेदोना तेगेले फाटी प्रॉब्लेम जालोले स्लीप डिस्क आनी दोतोरान सांगता एक बेल्ट बीन दिलोलो प्रॉब्लेम आसता हे तुगे प्रॉब्लेम जावपाना म्हण तुका टायम वयता म्हण भरपूर आनी जेन्ना एक पाटी हांव जेन्ना रिट्रिटाक गेलोलो तेदोना हांव प्रेयर करपा लागलो आनी फादरान अनाउन्समेंट केलें कोण एकलो आपणागेले मांयचे पासत मागोता आनी जेजू ताका पेकोणी दीत म्हण हांवें मामी फोन मान सांगिल्लो की देवान अशें तुका पेकोणी दिली म्हण मामी बिलीव जावपाक कठीण बाबा म्हणटा तूं थिंगा आहा तुवें थिंगा मागयलें आनी आपणा पेकोणी मेळटा Praise God. आपूण बरें जाता म्हळ्यार उणे 25 वर्सां जालीं मामी बॅक प्रॉब्लेम ना तो स्लीप डिस्क म्हणटा तो Arganji. एक फाटी फाटल्या दिसा पावसान पासून पडलेली पोतून पडली आनी जायते वेळ ती पावसान पडोन उरली आनी दोतोरान ते पोतून सांगिल्लें तूं खाटीचेर उत्तो म्हण तूं म्हळ्यार 2-3 म्हयने वता टायम लागतो म्हळ्यार ती एक विका भितर ती आपणागेली सगळी काम करपा लागली Amen. आनी दुसरी खासियत म्हळ्यार कितें मामी गेली ती केन्ना दुयेंत पासून आहल्यार ती कितें म्हणटा बाबा आपणाक कांय जालना आपूण बरी आहा आपणाक सगळें जाता Amen. ते गोडे ती देवागे उतरां तितून तें नासलेली शिकवण कित्याक जिवीत आनी मरण तुगे जिबेचेर आहा म्हूण ही ती खबर नासतना पासून जेन्ना ती उलयताली हें उतर आहा तें काम करताली आनी जेन्ना हें देवागे उतर आमकां सोजमीकाय मेळटा जाल्यार कितू काम करपाना बरें Hallelujah. सारखे म्हणले सारखे म्हणले Praise God. जेजू कारगा Ah, जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तेन्ना वो पवित्र आत्मा आमकां सदांच ती सोजमणी दितलो तो सदांच आमकां ते सोपें करतलो आनी जे मामी तर पवित्र आत्मा आसलो म्हणून तो पवित्र आत्मा तिका ती उतरां दितालो ती खोटाय दितालो तिका ती देखून ती उतरां उलयताली देखूनच तें होय जातालें praise God. Praise God. देव Praise बरें God. करूं बाबा जो Praise God. तो Comments एक करूया न्ही, सोल्दाद brother? सारको तू होय. गोंया आहाय ओ तू यूके परतून गेलाय हा ब्रदर गोंया आहा सद्या ओके ओके प्रेज Praise गॉड प्रेज God. गॉड ब्रदर रिकॅप करूया न्ही रिकॅप करूया यस चल रिकॅप बाबा करूया रॉकी बाबा नो प्रॉब्लेम रॉकी praise God. Hello. Yes. Yes, Go ahead. Okay. जेजू कारगा बाब रॉकी जेजू कारगा. तुका जाय जाल्यार व्हिडिओ ऑन करपा जाता रॉकी वॉट एव्हर ओके ओके हांव स्टार्ट कोता. ओके जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना दोंग्या पोरी जावं नाकात. देवाचें उतर म्हणटा आमी नव्या कोराराचीं भुरगीं आनी आमकां खरेंच मागणें करूंक जाय जाल्यार आमी ओत्म्यान आनी स्वतान करूंक जाय. जेन्ना आदाम आनी एव रचलीं तेन्ना आदाम आनी एव देवाशी ओत्म्यान मागणें करतालीं कित्याक तांचो आत्मो पातकी नासलो. आदाम आनी एवेन फॉल खालें आनी तांचो आत्मो मेलो. पूण जेन्ना आमी जेजूचे भावात दवरता आनी आमचे पासत कुळसार मेलो आमचे पासत रोगत वारोयलें तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जालो. म्हणटूच आतां आमच्यान कोरी बोजपी ओत्म्यान स्वतान करूंक जाय कित्याक जेन्ना आमच्या शेजारी वो दुसरें कोणूय आमकां कितेंय म्हणत जाल्यार आमी गुणगुणटाव. देवाचें उतर आमकां सांगता जेन्ना आमी कोरें मागणें कोत्ता तेन्ना ओत्म्यान कोरात. जें तुमी उलयता तें स्वतान कोरात आनी म्हज्या उतरा पोरमणें कोरात.
तेन्ना म्हजें मागणें फलादीक जातलें. जेन्ना आमी देवाचे उतरांचेर चोत्राय धरून नियाल करून मौनाची नवसरणी करूंक जाय आनी देवाचें उतर काळजांत रिगून दवरता तें जावन आसा खरें काळजांत तावन मागणें. आमेन. आमेन. जाले? या जालें या. वाव, प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Awesome. Jesus. Jesu कारगा. Jesu कारगा. जेजू कारगा. Praise देव God. बरें करू रॉकी बाबा. म्हाका एक तुका आतां क्वेश्चन आहा. ओके, विचारल्या जाता मरे? होय जाण. तुका मातशें तूं रिलक्टंट जालो न्ही कितें रिकॅप करपाक आनी तूं कांय मातशें फोर्स केलो Yes. कोर रे बाबा म्हण. होय. आतां तूं म्हाका सांग ती केलो तशें तूं कितें दिसोलें तें उतर पोतून आयकून पोतून तें बरोवन पोतून तें नियाडून. सिस्टर म्हणल्यार तुवें म्हाका सांगलोलें रिकॅप कर म्हूण. होय. केदो थर्सडे तुवें म्हाका विडिओ टॉक धाडलें विडिओ. ये सो हांवें तें आयकूं ना कांय करूं ना. आयज हांव 5 वरांचेर तें आयकलें आनी 5 वरांचेर तें हांवें बरयलें 1 वरा भितर. ओन्ली Praise टुडे. हांवें टायम गेलो ना तें एक्सप्लेन जावपा बरोवपा हाली 5 आयज हांवें ओपन केलें आनी 20 मिनटां भितर हांवें बरोवन काडलें. आतां म्हाका कळ्ळें कितें करूं जाय तें पूण आमी सदां लॉस्टाय बरें करपाक. होय लॉस्टाय पूण तुका तुवें कितें एक्सपिरियन्स केलें तुजे भितर अनुभव कसो जालो? एटलीस्ट म्हणजे म्हाका हय हांवें केन्ना एशें कोन्न केलें ना पूण म्हणजे भिरांत येताली तें सारकें जायत काय ना जायत काय म्हूण. पूण हांवें देवाक सांगलें चोय तूं म्हाका शिकय बरोवपा आदार तुजो दी आनी देवाचेर भरवोस दवरून हांवें केलें मुखार सरोन. आतां केलो तशें तुका कशें दिसोलें? Confident. Praise I God. can do more further. Praise God. Wonderful. Amen. Thank you, Jesus. That's what I wanted to hear. आणि तुवें सांगिल्लें म्हणटरी कित्याक दुसऱ्याकूय तें ब्लेस जावपा जाय. कोणाकूय रिकॅप कर म्हूण सांगिल्लें तांकां दिसता ना मुको आतां जायना तूं म्हणटा ते भाशेन. सिस्टर आतां जायना मागीर कोत्तलो. पूण जेन्ना तूं केलें तेदोन तूं कॉन्फिडन्स आयलें न्ही? या सारकें. Praise God. न्ही ब्रदर तुका कशें लागोलें? रॉकी तुका जेन्ना आमच्या सिस्टरान सांगलें तुका तें करपाक रिकॅप करपाक तूं म्हणूंक लागलें तुका भिरांत येयली होय की ना? या. भिरांत येयली की ना? होय. ओके. जेन्ना तुका भिरांत येयली तुजें मन तुका कितें म्हणटा? बाबा दुसऱ्यांक सांग म्हाका सांगी नाका होय की ना? सारकें या. पूण जेन्ना तुवें म्हणलें होय म्हणलें आतां कोणें केलें? तुवें केलें ओ पवित्र आत्म्यान केलें? पवित्र आत्म्यान. Praise God. आनी मोहिमा आतां कोणाक मेवता? तुका ओ पवित्र आत्म्यान? म्हाका. Yes. तुका मेवता ओ पवित्र आत्म्याक मेवता? रॉकी बाबा पवित्र आत्म्याक. तुका मेवता ओ पवित्र आत्म्याक मेवता? जेन्ना तुका भिरांत आसली तेन्ना तुका करूंक नाकालें कित्याक तूं कोत्तालें रॉकी कोत्तालो आनी जेन्ना तुका भिरांत येयली तुका तें करूंक जायनासलें होय की ना? होय. पूण जेन्ना तुवें होय म्हणलें आतां पवित्र आत्म्यान तुका आदार दिलो आनी आतां जें तुवें केलें तें रॉकीन केलें ओ पवित्र आत्म्यान केलें? पवित्र आत्म्यान. मोहिमा कोणाक? रॉकी को पवित्र आत्म्यान? पवित्र आत्म्यान. पवित्र आत्म्यान. आनी देखून भावा म्हज्या आयक बरे भाशेन जेन्ना आमकां कितेंय काम दिता आमी कोणूय दिता लोक दिना तो देव दिता आमकां. आनी जेन्ना आमी म्हणटा हांव कोत्तलों तेन्ना जाणाय आमकां देवाची गरज ना. आमकां देवाची गरज कित्याक म्हज्यान करूंक जाता म्हणून. पूण जेन्ना तुका आतां भिरांत येयली तुका करूंक जायना तुज्या मनान म्हणटा
हे सिस्टरान म्हाका कितें सांगलां, हांव पयलींच फाटी ह्या क्लासीक गेला, हांव आतां रितीराक गेला तें बरें आहा. म्हाका कित्याक सांगलां, हांव पयलींच फाटी गेला. जेन्ना तुवें होय म्हणलें, आतां तुवें करूंक नाय तें पवित्र आत्म्यान तुका आदार दिता. देखून भाव भयणीनो, देखून भाव भयणीनो, जे आमच्या भयणी मारियान आमच्या भावाक रॉकीक सांगलें, जेन्ना आमकां कसले आडकोळ आसूं, कसले त्रास आसूं, आमी सदांच पवित्र आत्म्या कडेन वचूंक जाय, पवित्र आत्म्या कडेन मागणी करूंक जाय. कित्याक पवित्र आत्मो सदांच विश्वासी. आमचे कडेन जाता जाल्यार आमकां देवाची गरज ना, आमकां पवित्र आत्म्याची गरज ना, आमी आमच्यान सगळें करूंक जाता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, आय कॅन डू ऑल थिंग्स, म्हाका म्हज्यान सगळ्यो वस्तू करूंक जाता. कळ्यो? By the strength that Through Jesus Christ. जेजू वरवीं जो म्हजे भितर जियेता, Amen. जो म्हजे भितर जियेता, जेन्ना हांव त्या जेजूचेर म्हजो बावाट दवरता, ताजेर हांव विश्वास दवरता, हो म्हजो जेजू, हो जे ताजें उतर आसा, तो सदांच विश्वासी. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां भिरांत येता, आमकां हय म्हणपाक दिसना, आमकां भिरांत दिसता, अरे बाबा गोंयकी दीत जाल्यार कितें, लोक कितें म्हणटलो, आतां लोकांनी 3-4 लोकांनी गोंयकी दिली, आतां हांव दिवं. पळयता म्हणटा दी भियेनाका. आमच्या मनान कितें येता, अरे आमी दीत जाल्यार आनी दुसऱ्यांक शिकोवण जाय, आमच्या मनान कितल्यो वर्सो आडकोळ येता. तुमी भियेनाकात. तुमी गोवायकी दीत जाल्यार तुमी व्हडलें काम करता. कित्याक जाणाय, गोवायकी जो दिता तो जेजूक वाखाणणी दिता, जेजूक आर्गां दिता, जेजूक मोहिमा दिता. देखून तुमकां जेन्ना ह्या बुधवारा दीस गोवायकी दिवंक जाय, कितें ल्हान आसूं, जेन्ना तुमी गोवायकी दितात भाव भयणीनो, तुमी जेजूक पवित्र आत्म्या उदेशी तुमी जेजूक मोहिमा दिता. आनी जेजूक आमी सदांच खंयच्या जाग्यार मोहिमा दिवंक जाय, सदांच मोहिमा दिवंक जाय. कितें ल्हान आसूं, आमी सदांच सांगूंक जाय, आमकां खुशाल काय आसूंक जाय, सगळ्यांक सांगपाक जेजू म्हज्या जिवितांत ताच्या उतरा वरवीं कितें केलें. देखून भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमची शिकवण जावं. आयज शिकवण नाय जाल्यार नो प्रॉब्लेम, तुमी तुमची गोंयकी द्या. कित्याक ह्या वेळार आमी फकत सांगूंक जाय सगळ्यांक, हे उतर जे आमी आयकता, हे उतर पाळटा, ते उतराची सजमणी मेळ्ळ्या, हे उतर आमच्या जिवितांत कितलो बदलाव जाला, कितले आमच्या मनाची नोडसणी जाल्या, कितलो फायदो जाला, कितलो आमचो संबंद जेजूशी घट जाला, कितले आमचे काजारी जिवीत, आमच्या भाव भयणां वयर, आमच्या कामा वयर आमचो संबंद घट जाला, आमचें काम बरें जालां. आतां आमी जबाबदारी घेता, आतां एके भाशेन आमी जबाबदारी घेवन आतां आमी आमचें काम बरे भाशेन करता. हे जे आमी सांगता सगळ्यांक, हे कहें जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिता, ताका मोहिमा दिवपाक कितें ताणें आमच्या जिवितांत केलां ताच्या उतरा वरवीं. देखून भाव भयणीनो, कोण हा जाल्यार लॉजो नाकात. ह्या भाव भाशेन, आमच्या भयणी भाशेन, ज्या आमच्या भाव भयणांनी आयज गोंयकी दिल्या, ताचे भाशेन तुमी गोंयकी दियात. भियेनाकात की कोण म्हणटलो, अरे बाबा कित्याक सांगता ती, कितें व्हडली गोंयकी, कितें पिश्टे ल्हानशी गोंयकी कित्याक दितात. तुमी कितली ल्हान जावं, तुमी दितात फकत दुसऱ्या पासत न्हय, जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक. देखून हांव तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण करता, तुमी गोंयकी दियात. तुमी कितें घडलां तुमच्या जिवितांत सगळ्यांक सांगात, सोबे माजात. कित्याक हें उतर जें आतां हें रेकॉर्ड जाता, कितलो लोक हजारांनी लोक आयकता हें उतर, ही गावायकी तुमची पयस जाता, कितलो लोक तुमचें उतर आयकून, तुमची गोवायकी आयकून तांचें जिवीत बदलतलें. तुमी तांचें चिंतात, तुमचें चिंतिनाकात. लोक कितें म्हणटलो, तुमी चिंतात तांचो कितलो फायदो जातलो. कोण तरी हा कोणाक गोवायकी दिवपाक जाय जाल्यार जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. Praise God. God, thank you, Jesus. जाणाय भाव भयणीनो, आतां तुमी म्हणटल्यार ही आमची सिस्टर मारिया वो ब्रदर विल्सन सगळं शिकयतात, आमकांच सांगतात गोंयकी दिवपाक. आपली गोंयकी कांय दिनात. कित्याक गोंयकी ना, आमीच दिवपाची, आमीच गोंयकी दिवपाची. बरें, हांव गोंयकी दिता. ओके, नो प्रॉब्लेम. No problem. नो प्रॉब्लेम. भाव भयणीनो, हांगा आमच्या गांव लागीं हांगाच बास्तोराच्या लागीं एक गांव आहा, आसा गांव म्हणून. थंयसर आमी कितें करता, आयताराच्या आयतारा आमी थंयसर देवाचें उतर हांव शिकयता 10 ते 12 पर्यंत. आनी तेजे उपरांत
आमी पेकोवणी कोत्ता हे देवाचे उतर सजमनपाक आनी कितें घडटा थंयसर भाव भयणीनो जेन्ना देवाचे उतराची शिकवण मेवता लोकांक थंयसर त्या गांवांत चड लोकांक देवाचें उतर कांय नकोत ती आयकतात ती मिसाक वेतात नोवेना कोत्तात तेर्स कोत्तात आनी खूब लोक थंयसर कितें घडटा ती फकत कितें मिसाक वचोन ते पयलें वाचप दुसरें वाचप मागीर शेवटतमान ते सगळे ती आयकतात वर्साच्या वर्सा म्हयन्याच्या म्हयने आयकतात पूण कोणाकूच उतराची सजमणी मेळोंक ना आनी कितें घडलें हे 4 सुमान 4 आयतार जेन्ना हांव थंयसर वेता पवित्र आत्मा म्हाका म्हणटा एक एकदम सादेपणी एकदम सिंपल करून हे देवाचें उतर एकदम बेसिक म्हणजे भावार्थ म्हणजे कितें जेजून त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातलें ह्यो ल्हान ह्यो एकदम सिंपल शिकवण एकदम सोपी शिकवण हांव दिता तांकां आनी तांकां आतां इतली उर्बा आयल्या इतली आतली सजमणी मेळ्ळ्या आतां लोक थंयसर देवाचें उतर आयकपाक येता आनी भाव भयणीनो आतां 4 सुमान जाल्या जेन्ना आमी कॉमेस केलें थंयसर 3-4 लोक येतालो आतां सुमार 8 जाल्या आतां 15 जाल्या पूण कितें हांव म्हणटा जेन्ना आमी भायर वेता कोणाच्या घरा वेता आमच्या शेजाऱ्यांनी वेता आमच्या इगोर्जेन वेता आमच्या कुटुंबांनी वेता आमच्या भाव भयणा कडेन वेता आमच्या शेजाऱ्या कडेन वेता आनी तांचे फुडें म्हणटा आमी खंय आहात तुमी भाव भयणा खंय आहात तुमची फामील आनी उलोवन आमच्यान कितले फावटी तांकां त्या उतराची सजमणी दिवंक जाता आमकां गरज ना की आमी एक झुमाचेर क्लासान येवपाक इगोर्जेन एक रितीर करपाक व्हडलें रितीर करपाक ती गरज ना आमकां आमच्यान एकामेकाक आमच्या एकामेकाच्या घरान वचून आमच्या वाड्यान वचोंक जाता आमच्या गांवान वचोंक जाता आमच्या कामाच्या जाग्यार वचोंक जाता आमी बास्टना कडेन आहा केन्ना आमच्या कोणाक स्माइल करून कोणा हालो म्हणून आमच्यान ताका देवाचें उतर दिवंक जाता हांव भयणीनो हे आमी कॉमेस करीत जाल्यार ह्यो ल्हान वस्तू आमी कॉमेस करीत जाल्यार त्यो आमकां व्हडल्यो वस्तू दितलो व्हडले खूब लोक आमचे कडेन येतलो कित्याक आमी ह्या ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावल्या म्हणून आमकां जाय कितें आमी खूब जाणां आहात तेन्ना आमकां शिकोवंक जाय तांचे वचून गवायकी दिवंक जाय पूण जेन्ना आमी ल्हान वस्तूंनी जे पवित्र आत्मा आमकां सांगता चल बाबा तुजी गवायकी दी चल वच कितें दुसऱ्यांक कितें बरी खबर दी जेन्ना ह्यो ल्हान वस्तू आमी ह्या ल्हान वस्तूंनी आमी विश्वासी रावता तेन्ना देव पळयता आमचे काळीज देव पळयता आमचो स्वभाव देव पळयता आमी कितें ल्हान वस्तूंनी इतली विश्वासी आहा म्हणून तेन्ना आमकां आनीक चड जबाबदारी दिता आनी तेन्ना आमच्यान जेजूच्या राजान एक भाशेन बदला वाडूंक जाता आनी आमी सगळीं थोडे काम करीत जाल्यार सुमानाच्या सुमाना आमी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता ह्या सुमानान आमी गेली फुडल्या बुधवार जेन्ना येता आमी आमच्यान सांगूंक जाता भयणी आमी हें देवाचें उतर आयकलें आमच्या शेजाऱ्या कडेन गेली वय आमी रांदूंक जाय आमकां जेवण करूंक जाय ब्रेकफास्ट करूंक जाय दनपारचें खावंक जाय रातचें करूंक जाय आमची न्हीद करूंक जाय आमचे रोग धुवंक जाय सगळें करपाक पूण ताच्या मदल्यान आमच्यान कितले फावटी आमच्यान दुसऱ्यांक कडेन वचोंक जाता आनी तांकां ही बरी खबर दिवंक जाय आमी सगळीं एक एकल्या कडेन एक दीस एका सुमारान 1-2 घरां कडेन वचोन आमच्यान थंयसर वचून ताका देवाचें उतर दिलें जाल्यार आमच्यान दुसऱ्या आमच्या गांवांनी आमच्या इग्रोज मातेन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इतलो बदला हाडूंक जाता आनी आमी हांगा येवन आमच्यान गवायकी दिवंक जाता वय की ना Amen. Oi. ना तर आमी कितें करतले भाव भयणीनो आमी फकत बुधवारा येतले आमी देवाचें उतर आयकतले मातशें कितें हांगा घडलें तें घडलें आयकतले आनी फुडल्या बुधवारा दीस येतले आनी फकत आमी आयकतले पूण गरज आमकां आयचे शेवटतमान तुमी आयकलां जाल्यार तुमी मिसाक गेले जाल्यार आयचे शेवटतमान आमकां सांगता देवान ही जबाबदारी एक एकल्याक दिल्या आमी भावार्थी जाल्या ताणें आमकां ती कृपा दिल्या ताणें ते आमकां ती जबाबदारी एक एकल्याक दिला कित्याक आयकोन जिवितांत आमी कितें करता आमच्या भुरग्यांक आमच्या गोरकाराक आमच्या भाव भयणांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या आमी तेंच करून आमी आमचो दीस सादता जेन्ना आमी दुसऱ्या कडेन वेता तांकां बरी खबर दिता 2 वस्तू जाता तांकां खबर मेळटा पूण आमचें रिविजन जाता रिकॅप जाता आमचो रिकॅप जाता
आम्ही हांगा सगळ्यांकूच रिकॅप दिवपाक जायना हांगा सिस्टर मारियाक एकल्याच म्हणजे रिकॅप करून जाता पूण जेन्ना आमी ह्या जाग्यार शिकता कितें आनी दुसऱ्या कडेन वता दुसऱ्यांक सांगता आमचो रिकॅप जाता देखून आमकां गरज बरोवपाक दुसऱ्यांक सांगपाक एकाक दोगांक तिगांक आनी जेन्ना तें उतर आयकता अरे बाबा ही आमी दुसरी शिकोवन आयकता आमी केन्नाच आयकोंक ना आतां तुका आनीक शिकोवंक जाय या हो झूम नंबर दिता तुका हो ही सायट दिता तुका आयक आनी ते भाशेन आमच्यान दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक जाता आमच्यान व्हडल्यो वस्तू करपाची गरज ना व्हडल्या प्रेगोदारा भाशेन आमच्यान झुमाचेर आनी रिकीर हावसान वचपाक घरान वचोन व्हडले 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 शर्मा दिवपाची गरज ना ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमच्यान खूब लोकांक हजारांनी आमच्यान दुसऱ्यांक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता आमेन होय की ना थोडोच लोक होय म्हणटा खूब लोकांक हांवें जे सांगलां म्हणतात अरे कितें म्हणटा रे कितें सांगता ते सांग आमकां आमेन म्हणूंक नाका कांयच म्हणपाची गरज ना आमी ओग्गी बसल्या थंय तुमकां कितें बरें दिसता हें बरें दिसना करपाक बरें दिसता ब्रदर Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. भाव भयणीनो जेजू परतून येवपाचो आसा आमी आयकला आनी जेन्ना तो परतून येवपाचो आसा तुमकां नाका तुमची फामील तुमचे 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 आमी तुमचे 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 शेजारी तुमचे कुटुंबांनी तुमचे इग्रोज मातेन आमच्या भाव भयणां फकत आमच्या भाव भयणां म्हणजे फकत जो म्हणजे म्हज्या मायचो भाव म्हज्या मायचो पूत आनी म्हज्या मायची धूव तांकां भाव भयणां आमी सगळीं देवाची भुरगीं चार लोकांक आमच्यान हें बरें उतर दिवंक जाता तांकां आमच्यान ह्या सोगीच्या बापाचो बाप करूंक जाता खंय जेजूचे उतर दिवन देखून भाव भयणां गरज आमकां जें आमी शिकता दुसऱ्यांक सांगून तांकां ही आमंत्रण दिवन तांकां जेजूचे शीस करपाक आयज ताना आमी वावरुया आमेन प्रेज गॉड Thank you, Jesus. म्हणटच कितली जाणां तुमी भाव भयणीनो तुमी फुडल्या बुधवार दीस गोवायकी दितल्यात कितले जाण तुमी जेन्ना आतां आयकलां देवाचें उतर हें पवित्र आत्मा आमकां सांगता हांव उलयना पवित्र आत्म्यान सांगलां आमी वसात कोणाक ही बरी खबर जाय तुमी म्हणटल्यात अरे बाबा तूं आतां सांगताय ते पुरो व्हिडिओ धाडटाय पुरो म्हाका नाका वचपाक म्हाका लॉस दिसता आनी हांव कितें सांगतलो म्हाजे आमच्या ब्रदर रॉकी भाशेन म्हाजे सामकें सगळें फ्रीज जाता सामको आयज जाता हांव काय करूंक जाय देखून सांगता तुमकां तुमी आयज जातात म्हणून तुमी तुमच्या गिन्यानान वचनाका तुमी फकत पवित्र आत्म्या उद्देशी पवित्र आत्म्यान सांगात म्हाका म्हजे आदार कर म्हज्या बरोबर वच आनी हांव आतां तुजें काम करता आनी तो तुका सदांच आदार दितलो आमेन Amen. Brother Rocky आयस जातालो पयलो आतां तो लोकोण जाला ब्रदर आता कितें सांगूंक सोदता तो लोकोण जालो आयज जाला बाबा सांग हात वयर केला प्लीज गॉड ब्रदर म्हजी एक टेस्टिमनी आसा प्रेज गॉड जाणा तुजी टेस्टिमनी आली आनी दुसऱ्यांची टेस्टिमनी हा तू सांग बाबा तू सांग प्रेज गॉड फाटल्या दिसान ब्रदर हांवें म्हजी टेस्टिमनी दिलोली ते म्हाका बॅक प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी बॅक प्रॉब्लेमचो हांव एक स्पीच कन्फेस करतालो आनी तेन्ना म्हजे पांय उंच काडूंक जाता हांवें टेस्टिमनी दिल्ली बट म्हाका पेन आहलोली बट म्हज्यान पांय उंच काडूंक जाता जाल्यार पेन कित्याक वचपाना म्हूण हांवें बिलीव केलें बाय स्ट्रायप्स एंड वूंड आय एम कंप्लीटली हील म्हूण सप्टेंबर जालो ऑक्टोबर जालो आतां नोव्हेंबर म्हाका पेन आहलोली हॉरिबल पेन आनी जे दोतोर हांवें दाखयलो त्या दोतोरां बरें म्हाका वचपा दिसतालें पूण फाटीं सरतालो त्या दोतोरां बरें वचपाक कित्याक म्हजो प्रॉब्लेम स्लीप डिस्क जाल्लो आनी वचपा वयता म्हळ्यार म्हाका फाटीं सरता पूण वचोंक ना त्या दोतोरा बरें सो 15th नोव्हेंबर पळयत तें हांव गुगलार गेलो बेश्टो गुगलार गेलो आनी एक थिंगा हांवें डॉक्टरा नांव चोयलें डॉक्टर नाजारेथ म्हूण फ्रॉम अंजुना सो हांवें ताका मॅसेज वॉट्सॅप तेगे नंबर एड केलो आनी ताका हांवें मॅसेज घाली म्हाका अपॉयंटमेंट जाय म्हूण ऑन 22nd मंडे कित्याक हांवें पयलीं घेवं ना कित्याक म्हाका रिट्रीट वचोंक जाय म्हूण संडे 21st सो
ताका लागून म्हाका 22nd मागलेलो अपॉइंटमेंट. तेणें मुगे रातीको मॅसेज चोयली आनी तो म्हणलो तूं 22nd कित्याक रावता, तूं फाल्यां यो 17 दीस काल. आनी 10:30 तेणें म्हाका अपॉइंटमेंट दिलो. आनी हांव त्या डॉक्टरा वळखना, पूण हांव त्या दोतोरागे एड्रेसूय नको कांयच नको. हांवें सांगलें हांव येता म्हूण. हांव काडून गेलो सोदीत दोतोरागे पावलो. डॉक्टरा भितर पावलो, दोतोरान म्हाका भितर घेयलो. हें आयको न्हीद आनी जावं लागलो. बाबा तूं ब्रेक जाता आयकू येना मातशें. तुजी इंटरनेट मातशी डावन हा, मातसो भायर वच मातसो. हॅलो. I think his internet is a problem. It's the enemy, brother. काम तेका कातरूया, एनिमी कातरूया. जालो रे रॉकी. आमचो भाव जो आता तो गोंयकी घेवंक सोदता. बाबा जो तूं कितें सांगूंक सोदता सांग. तितले म्हणसर तो येतलो, रॉकी येतलो. कितें सांगूंक सोदताय तूं? तर हांव मुगे बाई इस्कला घेवन गेलोलो आज सकाळ फुडें. सो तेका क्लासी पावून, ते म्युजीक क्लासी पावून हांव मातशें थिंग भायल्यान थिंग सोंप्यांचेर बसलोलो. आनी थिंग टिचर आसलेल्यो जे भुरग्यांचें जेवण वाडटा तें रायस बीन येता तें रेशन येता तें. सो ते टिचर थिंग उलयता तें हांव आयकतालो. ओके, ती एक टिचर सांगताली तेगे भुरग्या खबर सांगताली की भुरगो आहा तो मागणें करपा टायमार तो येयना म्हूण. आनी तो सांगत म्हूण आपूण कित्याक मागो, जो देव आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाको आपूण कित्याक मागतलो. आनी हांव थिंग बसून आयकतालो. आनी ती टिचर आहाय ती बरी शिकलो मनीस ती. म्हळ्यार ती म्हणटा आपणाक तेका कितें जबाब दिवपा तो आपणाक खबर ना, कित्याक भुरगे अशें करून विचारताय म्हूण. आनी थिंग त्यो 2 पासून शिकयताय त्यो आहाय थिंगा, त्योय टिचर आहाय. त्यो पासून देवागे उतरा प्रमाण ती उतर उलयनाय. सो हांवें थिंग मागीर आयकलो आनी मागीर थोडो टायम उरलोलो. हांवें मागीर वचोन तेका जाप केली टिचरीक. हांवें म्हणलें टिचर म्हणलें ते हें केलें आनी ते सांगिल्लें म्हणलें तेजेर तुका झूम हांगा म्हण जालें, झुमाचेर क्लास चलताय. मुगे भुरगें एटेंड कोता, भुरग्यां बायबल स्टडी आसता. आनी थिंग एकलो 10 वर्सां भुरगो टिचींग दिता देवागे उतर. ते क्वेश्चन आहाय तुगेले चेड्या, तेका थिंग मिटिंगे एटेंड करपा लाय आनी तो तुका आन्सर कोता म्हूण देवागे करून. तुका 10 वर्सांचो म्हण. वय 10 वर्सांचो. पळय तो बोन तो हें कोता, टिचींग करता. आनी हांवें ते सिस्टर जोसलिना गेली तेका हें सांगलें टेस्टमनी. तें बोंडी आहलो म्हूण तें फर्स्ट हाफ फेल, सेकंड हाफ फेल. आनी देवागे उतरा वरवीं तेगे कितकोन तेगे हें आख्खें चेंज जालें ती लायफ. आनी आतां तें व्हडलें डॉक्टरान तें टिचींग दिवपा वयता म्हूण जें बोंडी आहलो तें. सो आतां म्हण तें हें बी घेयलें, आयडी बी घेयलें आनी ती घोडे ती जॉयन जातलीं आतां मिटिंगे बीन. मागीर तेंका कळटलें आतां. कित्याक जाय जाण आहाय, टिचर आहाय आनी आमगेले कॅटिकिस्ट आहाय. जायते म्हळ्यार तेंकां मागण्याची उतर जाणाय म्हळ्यार तेंकां सोजमीकाय ना त्या भाशेन. हे मातशें तर सोजमीकाय मेळ्ळी न्हू. तुवें फकत ती बायबल क्लास 10 वर्सांच्या भुरग्यांक सांगली. ती 2 शिकयता तांकांय धाडूंक जाय, तुवें लिंक धाडूंक जाय ना लिंक न्हू. ते टिचरीन लिंक बरोवन घेयला. ते आयडी आनी ते पासवर्ड बरोवन घेयला. सोजमणी जाय की ना? वय जाय, सोजमणी सगळ्यांक जाय ब्रदर. जी 2 शिकयता, टिचरी आहात, असलो प्रश्न भुरग्यांचो येता, तांकां जबाब दिवंक जायना. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? आमी त्या टिचरांक जी 2 शिकयता तांकांय देवाच्या उतराची सोजमणी दिवंक जाय. वय ब्रदर. सकाळ कितें हांवें वचोन हांवें जाण म्हूण जाल्यार हांव मागीर प्रायडान हें जाता. कित्याक तेका लागून हांव चड हें करपाक म्हळ्यार 2-3 उतरां सांग म्हणटरी मागीर तेंकां सोजमता ना जाल्यार ती मागीर म्हणटा आरे आमकां सगळें खबर आहा म्हूण, तुका सांगपाक गरज ना म्हूण. ज्यो टिचरी 2 शिकयता तुका तुज्यान तांकां 2 शिकोवंक जाताली त्या दिसा. ना ब्रदर, हांवें चड जाण जाता तें आपुणूच हें जातलें ब्रदर. थोडे एकल्याक जेन्ना कळटा न्हू मागीर तें रोखडें स्प्रेड जाता. ती मागीर दुसऱ्या वचोन टिचर सांगताय, दुसऱ्या सांगताय टिचर.
कोरोना भाशेन Praise सारकें God, म्हणटा तर praise God. हय Ah, Sister Maria. कोण आसता Sister Maria, you Koणाला had शिक- something to say? No, No, sister, no, I- sister. Like corona Maria spread, no? म्हणटा, कोरोना भाशेन आमचे गॉस्पल देवाचे उतर स्प्रेड जातले. वय वय सारकें वय म्हणलें, सारकें म्हणलें. सगळ्या हय. सुजनिका मेळटली देवागे उतराची बरी. Praise God. हांव कित्याक सांगता तुमकां, तुमी शेजाऱ्या कडेन वसात, देवाचे उतर जे तुमी आयकतात सांगात. ह्या दोनचारान खूब त्रास केल्या. COVID-19 इतल्या लोकांक दिला, सगळो कितलो लोक मेला. आतां टायम आयला आमचो, आतां देवाचे उतर व्हायरसा भशेन सगळ्या कडेन दिवपाक. आतां देंवचाराचे दीस पावल्यात लागीं, ताका सामको काबार करपाक. आतां आमी देवाचे उतर दिवंक जाय, सगळ्यांक दिवंक जाय, सगळ्यांक. फकत आमच्या भुरग्यांक न्हय, ह्या दोतोर शिकयता त्या टिचरांक पासून शिकोवंक जाय. Amen. होय की ना? Amen. Hallelujah. पण हांव म्हणना की आमी दोतोन जी शिकयता आमी कितें चुकीचें करता. वय आमी दोतोन शिकयल्या, पूण जेन्ना जो लोक दोतोन शिकयता आनी आतां तांकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा, आनी जेन्ना ती दोतोन शिकयतात तेन्ना ते देवाचें उतर ल्हान ल्हान भुरग्यांक शिकयता. दोतोन शिकपाक कितलीं भुरगीं येतात भाव भयणीनो. जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक कोमयां दिता, पयलो कोमयां दिता, कन्फर्मेशन दिता, तांकां दोतोन शिकोवंक जाय. आनी जी कोण तिचो दोतोन शिकयता तांकां देवाची उतराची सजमणी मेळली. कितल्या भुरग्यांक थंयसर देवाचें उतर सजमतलीं ती. कितलीं देखून आमी सगळीं आतां इगोर्जेन वचोंक जाय दोतोन शिकोवपाक देवाचें उतरा वरवीं. Praise God. Amen. वय की ना? वय ब्रदर. इतलीं भुरग्यांक, इतल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक देवाचें उतर इतल्या ल्हान वर्सांनी तांकां मेळटलें. कित्याक आमी जेन्ना ल्हान आसतले आमकां देवाचें उतर हांवें शिकोवन आमकां फकत दोतोन शिकयली. आमच्या बाबा नमन मोडी सात मानता ते सगळें मागणें करपाक सांगलेलें आमकां. आनी आमी ते सगळे बरे भाशेन सामके पोपटा भशेन केलें तें. डाडा 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 भटा भशेन केलें तें. म्हणजे मामा सदांच म्हणटाली म्हाका, अरे तुमी तेरेस कशें करतात रे, भटा भशेन करतात कितें, गडा 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 गडा. थंयच आमी दोतोन शिकल्या. पूण जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळटा, तें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगता, आमकां ती उर्बा आसा दुसऱ्यांक सांगपाक. कितें घडटा भाव भयणीनो, हें उतर तांच्या आत्म्यान वेता, तांच्या मनाची नोडसण जाता. आतां ती सगळीं आतां हें क्रिस्ती जिवीत जियेता. क्रिस्ती जिवीत जियेता जाल्यार ती फकत आपणाचें जिवीत जियेना. कित्याक तें उतर जेन्ना आमकां सजमणी वता, आमकां जाय तें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगपाक. तर आमकां जेन्ना आयज उतर मेळना आमी दुसऱ्यांक सांगता, जेन्ना ती उतर आयकता ती दुसऱ्यांक सांगतली. आनी एके भाशेन हे व्हायरसा भशेन जे इतले व्हायरस देंवचारान हाडला आनी इतल्या लोकांक मारल्या, आतां टायम आयला ह्या उतरा वरवीं व्हायरसा भशेन सगळ्या कडेन धाडपाक हें उतर. आतां लोकांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आतां आमी वावरूंक जाय. आमेन. God. Amen. तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता थोडोच लोक आमेन आमेन म्हणटात. म्हाका दिसता आमेन म्हणपाक बरें दिसना. कित्याक तांकां भिरांत दिसता. तांकां भिरांत दिसता. आमेन म्हणलें जाल्यार देव म्हणटलो, अरे तुवें आमेन म्हणलें आतां कितें करताय? परतून पळयत आत्मा विचार करतलो आमकां. आमी आमच्या बळान आमच्या देवाचें शक्तीन उतर करूंक नाका. पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्मा सगळ्यांक ह्या वेळार सांगता, चलात भायर वसात, देवाची उतर सांगात. जे तुमी शिकतात सांगात सगळ्यांक. तुमच्या ऑफिसान, तुमच्या शेजाऱ्यान, तुमच्या वाड्यान सगळ्यांक सांगात. सगळ्यांक जे भायर आसा ते देवाच्या उतराचे वचोनी सगळे कडेन आनी सगळ्यांक ताजो फायदो मेळोनी आनी जेजूच्या संबंध तांचो जेजूच्या बरोबर संबंध घट जावनी. आमेन. Amen. Praise God. Amen. Praise Thank God. Praise God. Brother. God. Yes, Fatima. Yes, Sister Fatima. येस हांव न्हू एक गोवायकी दिता. देवागे उतरां भितरसून म्हाका कितें बरपण फाव जालें तें. Praise God. हय प्रेज गॉड. पयलीं न्हू हांव Praise God. गोबोटीर आसतना न्हू पयलो हांव कितें करतालें, सदां तेका फोन करपा लायतालें. कितली कार्ड घेवन शीप इंटरनेट बी यूज करून म्हाका फोन कर, सदां फोन कर, 2 पाटी बी फोन कर म्हण हांव तेका सदां पयलीं सोतायतालें. आतां देवा उतरां हांव भितरसून हांव इतुलें काम आनी इतुलें रिलॅक्स्ड आहा.
की आतां हांव तेका सांगता तुका फोन करूं मेळटा जाल्यार तूं फोन कर, तूं ती एक्सपेन्सिव्ह कार्ड बी घेवन तूं म्हाका फोन कोन्नाक म्हण. Praise God. आणि प्रेज गॉड आतां एक पाट तो फोनूय कोन्ना, एक पाटी मेसेजूय कोन्ना, बट आय एम एट रेस्ट. प्रेज गॉड. हांव Amen. आतां इतली म्हाका प्रेज गॉड इतली मुगे मना शांती. सो हांवें तेका पळय लास्ट वीक तेका कॅज्युअली विचारलें पयलीं तूं कितू पयशे मोडटालो, तो म्हणपा लागलो मिनिमम $200 ते $300 तो फोनाचेरय मोडटालो. Wow. मागीर हांवें म्हणलें आतां कितू मोडटा तूं? आतां म्हणपा लागलो $10-15 जाताय म्हणपा लागलो per month. So I was like, praise God, and I believe Wow. kota money saved is money earned. So Wow. like praise God for that Thank complete you, rest in Jesus. God's word. So Praise God. nice, so awesome. Praise God. God. Isn't this a Praise God. wonderful Rejoice in the Lord. testimony? Praise Praise God. Rejoice in the Praise Yes, praise God. God. I cannot chitukun. Wonderful Praise God. I cannot testimony. chitukun na teko loy nasto muko dis atole. Mujhe na kitko astole mun, but no. Like 3 at the 4th month solota. I don't even feel like, like praise God, praise God. God, thank you. Oh, medla kotta nazala, it's okay like for me. Even a text will do, or sometimes even text don't come. But I'm okay, I'm happy, praise God. And now Praise zana God. toy bor ha, Mujhe- and now we bor ha, de aage itun. So like praise God, praise God. Thank you, Mujhe- Jesus. महिन्याक So $300, rejoice in the महिन्याक Lord, $300, always. Mhm. $300 a month. Brother. Oh, $300 only phone card lago. Praise God. म्हणजे एका वर्साक कितले जातले? 12 3 is 36, $3,600. Yes. One year, If you convert Indian rupees, $3,600. oh, praise God. Wow, praise God, Fatima. Yeah, praise God. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Praise you, Jesus. But Thank see, you, Jesus. that time you were in the world. Now you are in the world. Yes. Now I'm in God's word. I'm in God's word now. Praise God. Rooted. Praise God. So Rooted beautiful. and grounded. Rooted and grounded. Praise Amen. God. Amen. 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 Jesu moima, आता Jesu आता karka. आमकां Praise तुका God. शांती हा, ताकाय शांती हा, ताका टेन्शन ना रे. फातिमा कितें म्हणटले, अरे फोन करूंक ना, तो आता सगळें सोडटलो, तो आता काम सोडटलो. अरे Oy, फातिमा करूंक uskona. ना, करूंक ना. Uskona. तोय आता इतलो हुस्को पडटलो ताका. आनी ताचे वयल्यान Oy. ताका इतले केन्नाय कनेक्शन मेळना, केन्नाय सॅटेलायट Oy, मेळना, oy. कानाचे पडटा, तुका वेचन. Mm. आता सगळो जो वेळ तो तूं काडटाय, ताका फोन करता. तूं आता देवाच्या उतरान तुका शांती हा, तुका शांती हा. कृपा येता देवाची, Praise आनी तूं आता देवाचे काम करता. इतलें तुका आता फायदो जाला, होय की ना? Yes, brother. Oy, sarki. Brother, Praise आणि God. Thank you, Jesus. हांव सदां देवाक दिता for this rest. Praise God. yeah, brother आणि उतर मिस जाता तेन्ना तो फातिमाक देवागे उतर दिता. Praise God. Yes. Praise ओय God. ओय सारखे ओय आता तो म्हाका गोठाय दिता की पण केन्ना लो फील जाता न्हू जाल्यार तो म्हाका गोठाय तो म्हाका ते उतर म्हाका रिमाइंड करता. प्रेज Praise गॉड. God. प्रेज गॉड. Praise पयलीं हांव God. तेका Thank you, बूस्ट करताले Jesus. आतां तो म्हाका बूस्ट करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस फॉर दिस. थँक यू जीसस. Hallelujah. प्रेज यू God. जीसस. Okay, आमगे रॉकी बाबा आयलो brother. रॉकी येयलो बाबा. चल रॉकी. म्हगे सांग. नेट प्रॉब्लेम जालें या नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. सो हांव ते येता म्हणसर हांगा बरें 2-3 गेलो गोवायकी जाली हांगा. ओके आनी त्या दोतोरा बरें वचनी पयलीं मातशें कुशीन हाल हें जाता ब्रेक जाता. ओके 1 मिनिट मातसो भायर वच. तुजो इंटरनेट मातसो अनस्टेबल हा. मातसो भायर वच. जोनाला कडेन वच. ओके Dr. Nazareth and Rocky. Dr. Nazareth and Rocky. आता ऐकून येता वय वय सारकें आयकता, सारकें आयकता. ओके सो बिफोर आय गो दॅट डॉक्टर न्हू हांव म्हणजे सदां एक डिझायर आसलो म्हणजे देवा म्हणटालो म्हाका तो पेन मात तेश कोन्न मुको काम करूंक जावपा ना बोटीर सो बिफोर आय जॉयन द शिप यू हॅव टू सॉल्व माय प्रॉब्लेम ते हांव देवा हें करता पूण माग नासलो म्हगे फूड बरें करून हें करून म्हणजे एक डिझायर आसलो सो हांव ते डॉक्टर नाजारेता बरें गेलो आनी पावलो आनी तेणें म्हाका भितर आपयलो आनी हांवें मगे वयता एक्सरे बी काडो ती वयल्यो
सो ते मुगे कांय चेक करना आनी भितर डॉक्टराचे पावशनी पयलें हांवें मुगे evils confess केली. The spirit of Lord upon the doctor and favor of the God upon me. Jesus himself has anointed me and set us completely free. So doctoran म्हाका भितर वयलो आनी म्हाका फाटीचे न्हीद मोळ लागलो आनी मुगे बॅक प्रेस केलो आनी 2 पाट बॅक प्रेस केलो आनी तूं उठ मोळ लागलो तूं जाल मोळ लागलो बरो म्हणून म्हाका कितें जालें दोतोर मोळ लागलो तुका स्लीप टिक्स आहलो तुगे तो भायर सरलो तो भितर गायल म्हूण आनी आतां तूं सारको बरो जाल म्हूण तुका आनी परतून दोतोरा बरें येवपाक गरज ना म्हूण आनी तुका केन्ना पेनूय मारपा ना म्हूण आतां तूं सारको बोटीर वयता म्हूण आनी हांव दोतोर आफ्टरनून दोतोरा प्लेस येयलो आनी घरा येयलो आनी तेच रातीको म्हाका कंपनीगे मेल येयलो यू हॅव जॉयनींग इंस्ट्रक्शन येयल्यो Wow. जॉयन जावपाच्यो Praise Same night, God. same day. Jesu का Yeah. Awesome. म्हणजे God. तुका That's my letter testimony. येयल्या तर येयली. What a mighty God Yeah. we have. Yes. Now all problems are solved. आता म्हाका जॉइनिंग बी येयली अजून जॉइन कन्फर्म जालें ना मेडिकल बिकल म्हणटी जॉइनिंग दिता सो सगळी प्रॉब्लेम सॉल्व जाली बिफोर आय जॉइन द सिम दॅट्स माय डिझायर Praise God. You know, brother, this brother really amazes me. And really, he has touched my heart. See, this boy went seeking for God, you know, according to Yes. Jeremiah 29:13. Seek me and you'll find me when you seek me with all your heart. This boy did not have any knowledge of the word, but the moment he had that little bit of knowledge, he went seeking for God. And you know, and he went seeking, and the last thing he did is went for that retreat and he gave that testimony. And every way it's all about growing in the word, you know. And now see, God has just blessed him in abundance. Amen. Amen. Awesome. Awesome. God. मला जाणे तुझी गोवायकी जेन्ना लास्ट कालच्या बुधवारा दीस आयकली की 3,000 तुका रिक्षा ड्रायव्हर कडसून मेळले होय 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 कितलो लोक तुझी गोवायकी आयकोन म्हणटलो आसलो अरे एक पाटी 3,000 पुण्या हांव पुण्या 13 वर्सां आसलो पुण्या एका रिक्षा ड्रायव्हराक 5 रुपया दिशी तुका 5 रुपया मेळोवपाक एकदम कठीण तुका 3,000 रुपया Yes, teszent, yeah. देवाची अजब म्हाका दिसता दिस इज सपोज टू बी गॉड्स ग्लोरी जेजून तुका आपली महिमा दाखयली या रिक्षा ड्रायव्हरान तुका फटयलो आणि ताच्या उपरांत तुका 3,000 पुतून मेळ्ळो Yes. Amen. Praise God. And now he goes to the doctor. Doctor only does like, you know, tightening bolts. Yes. Bolt loose झाला तो मासो बोट म्हणटा पुश करता आणि तुझे पेन जाता काय ऑपरेशन ना काय ना जे पुश करता जालें जे काम जालें डॉक्टर नाझरेथ डॉक्टर जीसस नाझरेथ Jesus of Nazareth. And his body Praise is fixed and financially fixed. He's getting a call. Yes. Praise God. Awesome. Timing boy. Timing boy too. How the Spirit led him to Dr. Nazareth. ताजी पेकूय झाली त्याच्या उपरांत ताका लेटर मेळता आणि आता तो तयार जाता बोटीर वचपाक. This has to be the Lord. God. This Amen. has to be the Lord. हे फकत जेजूच करूंक शकता. आ मनशा भाशेन जायना ही कामा मनशा कडेन जायना. No. ही मनशा कडेन जायना. 1 Corinthians 6:9, brother. What 1 no eye Corinthians has seen, 6:9. what no eye has seen, no ear has heard, Ear no has heart heard. has conceived. This is what God has prepared for those who love Him. Praise God. Praise God. Praise God. Beautiful. So beautiful. Praise God. Yeah, praise God. Ani kona ha? Dev bare korum Baba Rocky. Awesome soldier. Awesome. Fantastic testimony. One testimony last week of Rickshaw, today of Dr. Jesus Nazareth. Amen. Amen. Beautiful, Jesus. beautiful. Soldat Absolutely also. wonderful. Soldat, Yeah. his gun is And full of bullets. Baba Rocky, हांव तुका एक सांगूंक सोदता. हे पावटी जेन्ना तूं बोटीर वेतलो जाणाय, तूं बोटीर वेतलो, तुज्या बोटीर सगळे एके भाशेन like you know Jonah, like Jonah, you will be preaching the gospel to everybody on your boat.
Amen. 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 Praise God. Praise God. This God. is just the power of God. तुका आता Hallelujah. तयार केला देवान ताच्या उतरांनी तुका आता आपली महिमा दाखवल्या. तुका आता सगळें जे glory to God. तयार केला. आता तुझे काम फकत पवित्र आत्म्या उद्देशी त्या बोटीर वचून वय काम करतलोय तू. पण तू आता दुसरे भाशेन काम करतलोय. तू आता फकत जे करतलोय जेजूक आर्गां वाखाणणी आणि महिमा दितलोय. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Amen. 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 रॉकी ऐकताय तू किया बाबा रॉकी गेलो ना ना हा तो रेडमी. रेडमी ओके प्रेज गॉड Praise God. प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank you. आणि कोण हा आणि कोण हा Hallelujah. Isn't this awesome? Isn't this Awesome. really awesome? आम्ही म्हणटाले की पवित्र आत्मा आमकां कोणाक गोवायकी दिवपाक दिना आता एक वर आता आमी फकत गोवायकी दिता जेजूक आर्गां आनी वाखाणी Praise जावन God. पळय आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमची टेस्टिमनी दिता आमी सांगता सगळ्यांक सभे माजार कितें जेजून आमच्या जिवितान केलां आमी लॉजो ना सांगपाक तुमी जाणा कितें फायदो जाता तुमकां आमकां कितें फायदो जाता जेन्ना आमी टेस्टिमनी आनी गोवायकी दिता एक तो जेजूक महिमा मेळटा जेजूक वाखाणणी महिमा तो म्हणटा जो कोण म्हजे वयर म्हाका सगळ्या लोकां बरोबर म्हाका लोकांक सांगता की हांवें तांच्या जिवितान कितें केलें हांव तांकां म्हज्या सर्गीच्या बापाच्या फुड्यान हांव तांकां महिमा दिता पूण दुसरें जें घडटा भाव भयणीनो आमकां फायदो जाता तो की जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमकां फकत त्या सायडीक आमकां फकत बेसांव मेळना आमकां सगळे वाटेनी बेसांव मेळटा वी बिकम होल म्हणजे आमची बेसांव आमी गोवायकी दिल्या म्हणून देव आमकां सगळे वाटेन आमकां बेसांवनी दिता म्हणटूच आमी जेन्ना गोवायकी दिता आमी लॉज दिसत आसतना जेजून कितें केलां आमी सांगता सगळ्यांक फायदो कोणाक जाता आमकां जाता देखून भाव भयण हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव तुमकां एनकरेज करता तुमची गोवायकी दियात जेन्ना तुम्ही बुधवारा येतात तुम्ही फकत जेजून कितें केलें आमच्या जिवितान कितें आमच्या जिवितान घडलें ते आमी सांगूंक आमकां लॉज दिसपाची गरज ना आमी सांगूंक जाय ल्हान वचून सांगात सगळ्यांक सभे माजार सांगात की जेजून आपल्या उतरा वरवीं तुमकां कितें केलां देखून बाबा गरज आमकां सगळ्यांक आमकां हे सगळ्यांक सांगपाक आमेन Praise God. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Muntos, ani kon ha? Praise God. Sister Maria, what do we do? Brother, we have to pray on this, our young sister, Jennifer, and all the others who are waiting to conceive. Okay, so we won't have teaching today, right? Yeah, it's time now, no? Whatever is convenient for you, I don't 9:05. mind, brother. No, prayer karun jay, me prayer kariya, no problem. We'll pray for those who are looking for the gift of a child, no problem. Amen. We'll pray for them. Praise God. We'll Yes. pray for them. म्हणटोच भाव भयणीनो आता आमचे सिस्टर मारियान सांगला ते भाशेन आमी आता मागणे कोणाक करता फकत जी आता कोणाक भुरग्याची गरज आसा दोज हू वांट टू हॅव अ चाइल्ड फकत तांचे पासत न्ही आमी सगळ्या पासत मागणे करता पूण खेरीत भाशेन आमी आता मागणे करता जे आमची भयणां आसात तांकां एके भाशेन ते बेसांव जाय भुरग्यांचे पूण देवाचे उतर आमकां कितें सांगता आमी मागणे करचे पयलीं आमी थोडे उतराची सोजमणी घेवया जेन्ना आमी कितें करून आमकां देवा कडसून जाय आमी कितें करूंक जाय आमकां कसलें देवा कडसून कितें जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय सोत मानूंक जाय देवाचें उतर सोत मानूंक जाय आमी सदांच म्हणटा अरे वो ब्रदर मागणे करीत जाल्यार देव आयकतलो हांव मागणे करीत जाल्यार देव आयकोचो ना हें जाता तें ना देव फकत सिस्टर मारियाचो देव आनी तो तुमचो देव न्ही सगळ्यांचो सगळ्यांचो देव तो आमचो मोग करता Amen. खरेंच आमचो मोग करता देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आमचे पासत
आणि जेजू खुर्सार आमचे पासून मेलो, आमचे मरण मेलो आणि मोरच्या आधी ताणे हात वयर ताचे हात बांधलेले ते खुर्सार ते खिडे घातलेले आणि तो म्हणून आलो सगळे सांभाळले. पाडले देखून आमेन. बाप म्हणून जे जेजून घडला आमचे पासून खुर्सार त्या वरवीं आमकां सगळे देवाचे फावो जाता. पूण आयज आमी जेन्ना आमी मागणी कोत्ता, आमी एग्री कोत्ता आमच्या भयणा पासत जी हे वेळार एके भाशेन दे आर लुकिंग फॉर द गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड, कितें म्हणटात ताका आमचे भाशेन कितें म्हणटात? गोरबेस्त जावपाक. गोरबेस जावपाक. करेक्ट Praise गोरबेस God. जावपाक. Praise God. आमी मागणी कोत्ता आमच्या भयणा पासत गोरबेस जावपाक. तर भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा की जेन्ना एक दादलो आनी बायल साक्रमेंट जोडटात काजारा जिविताचो, तांचे काजाराचे जिवीत फकत घोव आनी बायलाचे न्ही, 3 जाणां आसतात तितूर. दादलो, बायल आनी जेजू आसता. आनी जेजू जावन आसा आमचो कॉव्हनंट पार्टनर. आमचो कॉव्हनंट पार्टनर. देवान सांगला आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान ताणें कितें सांगलां? वसात आख्खे संवसार भरात आनी ताचेर तुमी तुमचो कब्जो घेयात. गो आउट टू द होल वर्ल्ड अँड फिल द होल वर्ल्ड. म्हणजे ताणें कितें आदाम आनी इवे वरवीं ताणें आमकां सगळ्यांक बेसांनी बोलल्यान. देखून आदाम आनी इवेन तांकां दोगांकी रोचली. पूण आतां आमी कितली हजारांनी मिलियन लोक आतां ह्या संवसारांत आसा, खंय आदाम आनी इवे वरवीं. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या काजाराचे साक्रमेंट जोडटा तेन्ना कोण आहा? घोव, बायल आनी जेजू आहा. जेन्ना जेजू आहा ताणें आमकां ताचें उतर दिलां, वसात आनी तुमी सगळ्या संवसाराक वचोन आख्खो संवसार भरात. म्हणटच देवाचें उतर म्हणटा की आमकां ताका जाय आमकां भुरगीं जावन आसा देवाचें बेसांव. आनी देवान आमकां हें बेसांव आनी बोल्ल्यान आमकां गरज ना की देव आमकां हें बेसांव दितलो म्हणून. ताणें आमकां बोल्ल्यान बेसांव. पूण आजून पासून आमी गोरबेस जावंक ना जाल्यार वो जावन आसा देवाचो मिस्टेक जाला. तुमकां दिसता हें देवाची चूक जाल्या ती? ना ब्रदर. तर प्रॉब्लेम खंयचो हा? प्रॉब्लेम खंयचो हा? आमच्या मनाचेर. वाव, तेच आमच्या सांगायचं. मनाचेर हा. आमी आतां पळय आयकात भाव भयणीनो, एके भाशेन जेन्ना आमचे काजरी जिवीत जालें तेन्ना आमी म्हणटा आतां म्हाका भुरगीं जाय. कितें तरी प्रॉब्लेम जालो, कितें तरी चुकलें आमच्या जिवितांत, कोणाक पडयच्या आमचे बॉक्सांनी दिवपाचें आसलें, आमी बॉक्सांनी दिवंक ना, आमी देवाचें उतर नको आसलीं, तें कितें आमी मनांत दवरलें. आतां 1 वर्स, 2 वर्स, 5 वर्स, 10 वर्सां, 20 वर्सां, 25 वर्सां आनी त्याच्या वयर म्हणटा आतां आमी हाचे भाशेन जालीं. कोणा भाशेन? सारा भाशेन जालीं. कोणा भाशेन जालीं? एलिझाबेथ भाशेन जालीं. आतां आमचे दीस जाले, काबार जाले. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर बावरता ताचें उतर म्हणटा की ताणें आमकां बेसांवनी बोल्ल्यान आमकां फकत त्या उतराचेर गरज आमकां चोत्राय करपाक. तर देवाचें उतर म्हणटा गालेस्करान गॅलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 13. गालेस्करांक 3रो विस्वोर वोड 13. ताणें आमकां सगळ्या शिरापांतली आमकां निवारल्यान. He has redeemed us from the curse of the law. म्हणजे कितें? आमच्या जिवितांत, आमच्या कुडीन कितें तरी आळको आसत जाल्यार, कितें त्रास आसत जाल्यार, आनी त्या आळकोडीक लागून आमी ह्या वेळार गोरबेस जावंक ना जाल्यार आयज ह्या वेळार हे जे शिराप आसा, हे जे आळको आसा, जेजूच्या नांवान आमी आतां मागणी करुया. सगळीं आमी एका भाशेन, एक फामील भाशेन आमच्या भयणा पासत, आमच्या भाव भयणा पासत. आतां आमी फकत भयणा पासत मागणी करता तें बरें हा, पूण आमच्या भाव पासत मागणी करुया. कित्याक ते आंकवार मरे भाशेन तें भुरगें जावचें ना. घरकाराची दादल्याची गरज हा. म्हणटच आमी आमच्या भाव पासत मागणी करुया, आमच्या भयणा पासत मागणी करुया. भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी जेन्ना आमच्या भयणा पासत गोरबेस जावपाक मागणी करता, आमी विसरता की दादलो गेला भायर. आतां आमी समजता की आतां ती आंकवार मरे भाशेन जेजूय जल्मलो पवित्र आत्म्या उदेशीन. हें जावचें ना बाबा. तुमी प्लीज तुमच्या मनान धरात.
पवित्र आत्म्याचे वरवीं फकत आमकां मरी गोरबेज जाली हांगा आनी कोणूच गोरबेज जावपाना विदाउट गोरकाराचो संबंध जायच त्या मध्ये कोण आयकता म्हाका वय ब्रदर वय ब्रदर कोण आयकता म्हाका वय ब्रदर आयकात बरे भाशेन आमी फकत आमच्या भाव भयणा पासत आमी मागणे करूया म्हणटच आयज भाव भयणीनो दोन वस्तू आमच्या मनान दवरया चड चड स्क्रिप्चर्स चड देवाचे उतर आमच्या मनान सगळे कॉम्प्लिकेशन करून चड उतरां धरून मातशे कॉम्प्लिकेशन सोडया आमी फकत दोन वस्तू दवरया देवान सांगला की ताणें आमकां बेसांवांनी बोल्ल्यान ताणें सगळ्या देणांनी बोल्ल्यान वी आर ब्लेस्ड Ephesians chapter 1 verse number 3 we are blessed with every spiritual blessing म्हणजे आमकां गरज ना देवाक भीक मागपाची आमी भिकारी न्हय आमी जावन आसा देवाची भुरगीं म्हणून देवाची भुरगीं आपल्या बापा कडेन भीक मागून भिकाऱ्या भाशेन येना देवा कडेन की खंय येतात भुरग्यां भाशेन बापा तुवें म्हाका बेसान बोला हांव तुका आर्गां दिता दुसरें उतर गालेस्कारांक 3:24 वोड 13 म्हणटा ताणें आमकां सगळ्या शिरामांतली निवारल्यान he has redeemed us from the curse of the law म्हणून ही तीन उतरां आमी घेवया पूण तेच्या पयलीं भाव भयणीनो ह्या वेळार आमी फकत इतलेंच धरुया ह्या वेळार गो आनी बायल एका बरोबर हात जाल्यार if the husband and wife are together please बरोबर बसात हांव नको तुमी थोडी जाणां तुमचो गोरकार भायर आसा हांव जाणो आमची सिस्टर फातिमा तिजो गोरकार शिप बोटीर हा ती हांगा हा ते कित्याक हांव जाणो कित्याक हांव तिका मेवला आनी हांव तिणें आमकां गोवायकी दिल्या की ती आतां ताका कॉल पासून करना म्हणून ताका आतां तिजोर आसो न्ही पूण तो येवपाचो आहा केन्ना येवपाचो आहा तेन्ना पट्टीचे पासत आमी मागणें करुया तिका भावार्थान रावपाक तिजो भावार्थ वाडपाक पूण जी हांगा ह्या वेळार गो आनी बायल आसात हांव तुमकां उपकार करून तुम्ही बरोबर बसात आणि हांव ह्या वेळार विचारता कोण तरी हांगा हा ज्या पासत आमी मागणें करूंक जाय हांव नको कोण तरी हात मातशी तुम्ही हात वयर करतात Go ahead. Don't feel bad. Come on. Yes. Jennifer, come. Praise God. मातशी हात वयर करात. Praise God. Thank you, Jesus. Where is Baba Rocky? Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Right now, Father. Brother, Right now, Baba. Father. Jennifer, where kadat? Think right side you also kor click kor. Maybe she can't this. The mute zara. Jennifer. Doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. We know Jennifer. Unmute zala te. Unmute zala. Yeah. No problem. No problem. It's okay. Go ahead. Yeah. Okay. हांव फकत विचारता सगळ्यांक आमच्या भाव भयणांक तुम्ही तुमचे जींक गोरबेस जावंक सोदतात तुम्ही तुमचे दोळे बंद दवरात जो गोरकार तुजी मिसीस तुजे कडेन आहा जाल्यार तुम्ही फकत हात घट दवरात जी एकटी आसात भिये नाकात तुम्ही तुमचे हात भायर करात आणि जेजू आमकां केन्नाच सोडना गोरकार भायर आसत बोटीर आसत एरोप्लेनार आसत खिचोरी भायर आसो पूण ह्या वेळार जेजू आमच्या बरोबर आहा तर आमी जेन्ना आमचे हात भायर करता आमी एकटी आहा जाल्यार जेजू आमच्या बरोबर आहा जेन्ना जेजू बरोबर आहा ताणें आमकां बेसांनी बोलला तर आमी गो आनी बायल बरोबर आहा जाल्यार मातशे हात घट दवरात जी एकटी आसात तुमचे हात भायर करून जेजूचो हात घट दवरात हांव म्हणना की गोरकार आनी बायल बरोबर आहा जाल्यार जेजू तुमचो हात धरता तीन हात धरता तो सगळ्यांचे हात घट धरता पूण ह्या वेळार आमी सगळ्यांक हे शिकोवन दिवंक सोदता की तुमी एकटी नान म्हणून जेजू आमच्या बरोबर आहा आनी तो ना जाल्यार आमच्यान मागणें करूंक जाता आयज फाल्यां परवां वर्साच्या वर्सा करूंक जाता पूण जेजू आसत जाल्यार सगळे मागणें ताणें आयकलां सगळें संपालना ताणें आमकां बेसांनी बोलला ताणें आमचे फकत आमचे जिवीत आमची फामील फकत न्हय
पण आमचे जनरेशन पासून बेसा आमी बोलना ते आमी ह्याच वेळार आमी हाचेर भावार धरुया. तर भाव भयणीनो, ह्या वेळार जी कोण ह्या वेळार गोरबेज जावंक सोदतात, तुम्ही फकत तुमचे दोळे बंद दवरात आणि तुमच्या मनान आयकात बरे भाशेन, तुमच्या मनान हे ल्हान भुरगें तुम्ही तुमच्या हातान धरतात. आमेन. ह्या मनान तुमच्या तुम्ही खूप फाटी ल्हान भुरग्याक पळयला, ह्या वेळार तुमच्या मनान ते ल्हान भुरगें पळयात. See the child in your mind. Start looking at the child in your mind. Start seeing yourself as a parent. जी गोरबी जावंक सोदतात, गो आणि बायल बरोबर आसा जाल्यार, एकटी आसा जाल्यार नो प्रॉब्लेम. तुम्ही फकत दाळे बंद धरून ह्या वेळार तुमचो व्हिडिओ जो आसा तो व्हिडिओ ह्या वेळार त्या उतरा वरवीं करात. तुमच्यान ह्या वेळार चिंतूंक जाता की हांव एकटी हा, अरे काय जावचें ना. तुमचें मन बदलून दवरूं नाकात. ह्या वेळार तुमच्या मनाची नोडसणी करात की जेसून तुमकां बेसांनी बोलना, तुम्ही भुरग्यांक गोट धरतात तुमच्या हातान, तुमच्या भुरग्यां बरोबर खेळतात म्हणून. पळय भाव भयणीनो, जेन्ना भुरगीं जल्मतलीं तेन्नाच तुम्ही विसरमान ताका भावार्थ नाका. ह्या वेळार भावार्थ जाय की भुरगीं आमचे कडेन आहात. देवान आमकां बेसांनी बोलल्यान. थोडी जाणां तुम्ही जी तुमकां भुरगीं जल्मलीं मिसकॅरेज जालो ओ कितें तरी वायट जालें, ताजेर तुमचो कसलीच चोत्राय धरी नाकात. कसलेच जे दुबाव तुमच्या मनान आहात, जे देंवचारान तुमच्या मनान दवरला की काय बरें जावचें ना, हे सगळें तुमच्या मनांतल्यान काडात आणि तुम्ही फकत भुरग्यांक तुमचे बरोबर हात म्हणून, तुमची भुरगीं तुमच्या बरोबर खेळतात म्हणून, फकत एकच भुरग्यां न्ही, भुरगीं तुमची ह्या वेळार तुमचे सगळे हात तुम्ही खेळतात, तुम्ही ऑलरेडी पाय माय जाल्यात म्हणून हे तुमच्या मनान ह्या वेळार तुम्ही चिंतूंक लागात. पळयात मनान तुमच्या. कित्याक आमचे तोंड उक्ते करचे पयलीं जाय आमकां हो व्हिडिओ सारको करपाक. आमचे सगळे टीव्ही आतां ह्या वेळार ह्या दिसांनी आमचे टीव्ही फकत सगळे पिड्यार जाल्यात, सगळे आयसी पिड्यार जाल्यात. आमचे फकत चिंतना जाल्यान ह्या वेळार जे जायना सारकें म्हणून. ह्या वेळार आमचे सगळे टीव्ही, आमच्या मनाचे टीव्ही, टेलिव्हिजन, हे आमचे व्हिडिओ जो आहा, हे जे आमचे चिंतप आसा, ह्या वेळार आमी ताचो बदलाव करया, मनाची नोडसणी करया. आमी चिंतोंक लागया की आमी ह्या वेळार बेसांव आनी बेसांनी भरपाची ना, पूण बोल्ल्याव आमी पाय माय जाल्याव, भुरगीं आमच्या बरोबर हात, हे आमी करया. आनी जेन्ना तुम्ही ह्या वेळार हे तुमचे मनांतली तुमचो व्हिडिओ जाला त्या उपरांत व्हडल्या ताळ्यान आर्गां आनी वाखाणणी दिवचा. तुम्ही तयार जाल्या उपरांत तुम्ही लॉजो नाकात, आर्गां आनी वाखाणणी दीत राहा. सगळी कपल्स रायट नाव, एवरी कपल प्लीज स्टार्ट प्रेजिंग एंड थँकिंग गॉड. व्हडल्या ताळ्यान. Thank you, Jesus. व्हिडिओ जाल्या उपरांत तुम्ही आर्गां कमेंट्स करा. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया. सगळे भाव
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. या वेळार बाबा आमकां आर्गांनी सगळी वेळार फावो केले आवारती जमतले देवाच्या उतरान निघून असते Thank you, Lord. Thank you, त्याच्या पाय मांड हे उतर आपल्या काळजात धरून कोणाची मुसली करून या वेळार तुझे उतर आपल्या जिवितांत धरून Thank you, Lord. आणि इलेला पाव केल्या बाबा आर्गान वाकानिता महिमा दिता आर्गान तुका जेसू वाकानी तुका जेसू महिमा तुका जेसू ओळ्या झाला बाबडीनो आर्गान वाकानी महिमा तुका जेसू आर्गान तुका जेसू वाकानी तुका जेसू आर्गान तुका जेसू आर्गान तुका जेसू हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Touch my sister Fatima, touch my sister Reshma, sister Joyce, my brother, Ravi's wife, my sister Fiona. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Father, I thank you, Lord. You have blessed these couples. You have blessed all these couples, all my sisters. They are blessed, Father. जेजू आमकां आर्गानी वाकानी दिता कित्याक तूं सदांच आमचे मागणे आयकताय बाबा तुवें ह्या वेळार हे आमचे मागणे आयकले म्हणून आनी तुवें हे बेसांव तुवें आमच्या बाबड्याक दिली म्हणून पयलींच आमी आर्गां आनी वाकानी दिता जेजूच्या नांवान आमेन 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 आमी आर्गां वाकानी दिता महिमा दिता जेजूच्या नांवान आमेन आमेन आता बाबडीनो सगळी जी तुम्ही हात केल्लो वयर हात केल्लो तुमकां फकत एकूच देवाचें उतर हांव दिता तुम्ही सदां जेन्ना तुम्ही गो बायला जेन्ना तुम्ही एकटे आसत जाल्यार नो प्रॉब्लम फकत इतलेंच उतर म्हणीत राव आर्गान तुका जेजू तुवें म्हाका शिरामांतल्यान निवाल्लाय आर्गान थँक यू जीसस you have redeemed me from the curse of the Lord इतलेंच उतर उलय फकत जेजूक आर्गान दी वाकान दी thank you Jesus you have redeemed me from the curse of the Lord जेजू हांव तुका आर्गान दिता कित्याक तुवें म्हाका शिरामांतल्यान निवाल्लाय तितलेंच म्हणीत राव तेच घे जितले तेच म्हणूंक जाता म्हणीत राव थोड्या दिसांनी तुम्ही पळयतल्यार की खरेंच हे देवाचें उतर तुमच्या काळजांत हे खरें जातलें म्हणून आनी तुमी खरेंच गोवायकी दितल्यात म्हणून म्हाका खात्री आसा
की जेजू Amen. सदांच आपल्या उतराक विश्वासी. आमेन. Amen. 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 God. Praise God. Praise God. Thank you, Praise God. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sister Maria, Yes, brother. आणि कोणाक कितें शेअर करपा जाय कितें आहा? Otherwise we'll say the closing prayer. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. All right, hallelujah. my dear sister Scholastica. Hello, Scholastica. Yes, yes. Oh, Yes, go sister. ahead, Baba. Go ahead. मोगळा बापा कर्जाचे खोलायक हांव तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां हो बरो दीस दिलोले आनी आमकां सगल्या बाब भयणांक ह्या जाग्यार उबी केलोल्याक हे तुजें उतर आयकोंक मोगला बापा. मोगला बापा हांव तुका अर्गां दिता हे म्हज्या भावा पासत भाव विन्संट पासत ताका तुवें हिंगा हाजीर केलोल्याक आमकां उतर दिवपाक आनी ती सोजमोनी दिवपाक त्या उतराची. Praise God. बापा हांव तुका अर्गां दिता ही बरी आमकां ही तुजें उतर सोजमोन घेवन आमी ते एप्लाय करून आमकां आनी आमी तें दुसऱ्याक शिकोवंक तूं आमकां आदार दिताय म्हणून हांव तुका अर्गां दिता जेजू. हे आमकां तुजे फेवरान आमकां दवरलेल्याक हांव तुका अर्गां दिता मोगला बापा. आनी आमकां हे होली स्पिरीट तुवें धाडलोल्याक आमकां शिकोवंक जे कशें शिकचें कशें उलोवचें तो आमकां गायड कोत्ता लीड कोत्ता बापा. हांव तुका अर्गां दिता हे हांव तुजे लागीं विनंती करून मागता जेजूच्या नांवान. Amen. 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 Praise Amen. God. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Praise God. Thank you, Lord.